शाळेच्या वतीन दर वर्सा भुरग्यां खातीर वेगवेगळ्यो सर्ती आनी उपक्रम आमी आयोजीत करतात. भुरग्यांक माचयेर येवपाची संद मेळची, तांचो आत्मविश्वास वाडचो, तांचो सर्वांगीण विकास घडचो हो ह्या सर्ती फाटलो मुखेल हेतू. आमी वेगवेगळ्यो सर्ती घेतात. भुरग्यांची उमेद आनी वाडोवपा खातीर आमी दर भुरग्याक प्रमाणपत्रां आनी बक्षिसां दितात. तांच्या परस जी आनी मातशी बरी करतात तांकां आमी उत्कृश्ट इनामां म्हणून जाहीर करतात. केन्नाच आमी हाका पयलें ताका दुसरें वा तिसरें इनाम मेळ्ळा अशें आमी खंयच्या सर्ती वेळार आमी एनावन्स करतात तेन्ना आमी अशें जाहीर केन्नाच करनात. ही माणकुली भुरगीं हांगा येवन आपलो परफॉर्मन्स दितात, तातूंतच तांची जैत जाला अशें आमकां दिसता. आमी म्हाका सांगपाक खोस भोगता की जेन्ना आमी खंयची सर्त आसा अशें आमी ग्रुपांचेर घालतात तेन्ना व्हडा संख्येन आमकां भुरग्यांकडल्यान प्रतिसाद मेळटा. ती खंयचीच सर्त आसूं तर हाचे खातीर हांव दर पालकांक परबी भेटयतां, कारण तुमी त्या भुरग्यांक बरे तरेन तयार करतात, तांचो बरे तरेन सराव घेतात. पूण कांय अशे पालक आसतात जांकां ह्या सर्ती वेळार भुरग्यांक तयार करपाक अडचणी येतात. आमची काण्याची सर्त आसता त्या वेळार ह्या वयाच्या भुरग्यांक कसल्यो काणयो दिवच्यो, पदां वेळार खंयची पदां घेवची, आप उलोवप सर्त, वक्रूच सर्त, बोर्डंगी पेज सर्त, ह्या सर्ती वेळार भुरग्यांक कशें तयार करप हो व्हडलो प्रश्न कांय पालकांच्या मनात आसता. तर खास तुमच्या खातीर ही आज कार्यशाळा आमी आयोजीत केल्ली आसा. तर ह्या कार्यशाळे दरम्यान तुमकां कळटलें की तुमी भुरग्यांक कशें तयार करपाचें. आनी ही कार्यशाळा घेवपा खातीर आमकां प्रशिक्षक म्हणून लाभिल्ले आसा भोवमानेस्त रत्नमाला दिवकर, त्यो कोंकणी भाशा मंडळाच्यो अध्यक्ष जावन आसा, त्यो एक शिक्षक, बऱ्यो वक्ता आनी बऱ्यो लेखिका जावन आसा. तांणी बाल साहित्याचेर खूब काम केल्लें आसा आनी तांचें हें काम खूब मोठ्या प्रमाणांत आनी नेटान चालू आसा. तशेंच ह्या समयार आमच्या मदीं आसात आमच्या पालक शिक्षक संघाची अध्यक्ष भोवमानेस्त स्नेहबाई नाडकर्णी. तर हांव स्नेहाबाई कडेन मागतां तांणी रत्ना ताईक येवकार दिवचो. तशेंच हांगा जे उपस्थित आसात तांकांय येवकार दिवचो. तुमकां सगळ्यांक बरी सांग आवडटा. विद्याभवन कोंकणी शाळेच्या पालक शिक्षक संघाच्या वतीन आयचो हो पयलो उपक्रम आनी तुमी सगळ्यांनी इतलो बरो प्रतिसाद दिलो. तुमकां सगळ्यांक पयलीं देव बरें करूं. आनी पालक शिक्षक संघाच्या वतीन हांव तुमकां हांगा येवकारतां. शाळेच्या वतीन आतां ताईन म्हणा तशें दर वर्सा तरेतरेच्यो सर्ती हांगा आयोजीत जातात. पूण ह्या सर्ती खातीर पालकांनी भुरग्यांक कशें तयार करचें, कार्यकुशळटाय कशी आसची, ताची धाडणी कशी आसची आनी मेन म्हळ्यार स्पर्धा म्हळ्यार कितें ताचें प्रशिक्षण ह्या कार्यशाळे वेळी तुमकां मेळटलें. ह्या कार्यशाळेंत आमकां ताईन म्हणा तशें भाशा मंडळाच्यो अध्यक्षा आनी बाल वाङ्मयाच्यो लेखिका रत्नमाला दिवकर म्हणजेच आमची रत्नाताई आमकां मार्गदर्शक म्हणून लाभल्या. आनी तशेंच रविंद्र केळेकार ज्ञान मंदिराच्यो टिचर कृपा सिनारी आमचे मदीं आसा, त्योय आमकां मार्गदर्शन करतले. हांव तांकां दोगांकूय येवकारतां. रत्नाताई ह्यो हातूंतल्यो एक जाणकार. तांकां खूब अणभव आसा. तांणी गोंय आनी गोंय भायर अशा जायत्या कार्यावळींनी वांटो घेतला आनी साबार वर्सां सावन तांचो हो वावर चालू आसा. तांचो लाव आमच्या शाळेच्या पालकांक जावचो म्हूण आमी ही कार्यशाळा आयोजीत केल्या. भुरग्यांक भविश्यांत मार्गदर्शन मेळचें, तांकां सर्तींत वांटो घेवपाक बरो मार्गदर्शन मेळचें म्हणून आमी ही कार्यशाळा आयोजीत केल्या. आनी घडये एखादे वेळी खंयचोय पालक हातूंतल्यान कथा काणयोय बरोवपाक शकतले. हांव रत्नाताई आनी कृपाबाईक परत येवकारतां आनी आमी पालक आनी शिक्षक दोगांयनी एकठ्यान येवन आमच्या भुरग्यांच्या बऱ्या खातीर आमी वावरुया आनी चडांत चड अश्यो कार्यावळी आयोजीत करया. देव बरें. देव बरें करूं स्नेहाबाई. आतां उतरांनी येवकार जालाच, आतां फुलांनी येवकार करपाक हांव मागतां बाय तन्वी मणेरीकर हाचे लागीं तांणी रत्नाताईक फुलां दिवन येवकारचें. थँक्यू.
देव बरें करूं तन्वीबाय. आमी वेगवेगळ्यो सर्ती भुरग्यां खातीर आयोजीत करतात. तेन्ना ह्या सर्ती आमी कळोवणी धाडटात तेन्ना वेगवेगळे नेम आमचे धाडटात ते पालकांनी वाचून त्या प्रमाण भुरग्यांक तयार करपाक जाय. तर आमच्यो ज्यो सर्ती आसात तांची तुमकां हांव टेंटेटिव्ह डेट्स सांगतलें. तशेंच हांव नेम पाळपाक जाय. तुमी म्हळ्यार आमचे नेम आसतात दर सर्ती वेळार ते तुमी वाचपाक जाय आनी त्या भशेन भुरग्यांक तयार करपाक जाय. तें हांव वाचून दाखयतां. आतां 21 आनी 22 जुलयाक आमची काणी सर्त जातली. तर तातूंत जे नेम आसात ते ह्या प्रमाणे आसा. कथेची निवड, समरसताय, हावभाव, सादरीकरण आनी आवाजाचो चड उतर. दुसरी सर्त जावन आसा पदांची सर्त जी 18 आनी 19 ऑगस्टाक जातली. पदां कोंकणीनूच आसपाक जाय. पदां 4 मिनटां वयर आसूंक फावना. पदाची पारखणी खाला दिल्ले म्हणजे आतां हे जे नेम आसात ते आसात ताल, सूर, आवाज आनी परिणाम. मागीर आपुलाप सर्त आसतली ती 15-16 ह्या सप्टेंबर म्हयन्यांत जातली. तर तातूंत जे नेम आसात ते भेस, संवाद फेक, अभिनय आनी सादरीकरण. फुडली सर्त आसतली वक्तृत्व सर्त ती 21 नोव्हेंबराक जातली. वक्तृत्व सर्तीत 5 मिनटां वयर आसूंक जायना. तातूंत ताचे नेम जे आसा म्हणजे ते तुमी पळोवपाक जाय कितें आसतले ते पयलो आसतलो भाशणाचो आशय, आत्मविश्वास, वितरण आनी सादरीकरण. ताची फुडली सर्त जातली रायम सर्त ती 16 आनी 17 फेब्रुवारीक जातली. तर रायम जी निवडटात ती रायम गा पद हाचो फरक तुमकां कळपाक जाय. रायमाची निवड, उच्चारण, आत्मविश्वास आनी सादरीकरण. तर हाचेर आमी आमचे जे परिक्षक असतात ते भुरग्यांची जजमेंट करतात. तर आतां रत्नाताई तुमकां मार्गदर्शन करतली की तुमी भुरग्यांक ह्या सगळ्या सर्ती वेळार कशें तयार करपाक जाय. सगळ्यांक बरी सांज आवडयता आनी तुमचो मोबायल मातसो सायलंट मोडाचेर दवरात. कारण आमी हें रिकॉर्डिंग करता आनी आमकां दिसतालें की ही संख्या खूब व्हड आसा आनी इतलीच आसप गरजेची ती. पूण जीं भुरगीं पळय सर्तीन वांटो घेना, जे पालक भुरग्यांक प्रोत्साहन दिना, तांकांय ही मॅसेज वचूंक जाय म्हूण आमकां दिसता हे व्हिडिओ आमी तयार करून तांचे मेरेन धाडपाचो. म्हूण तुमचो जर मोबायल बी आसा जाल्यार सायलंट मोडार दवरपाचो सो ताची प्रत्यय येवपाक जाय. येदे व्हडा संख्येन आयिल्ले खातीर तुमकां पयलींच येवकारता. आनी टिचरींनी बसपा जाय. हांव टिचरींकूय एक्सरसायज दितलें. सगळ्यो टिचरी एके कडेन बसात. तुमकां हें काम आसा. आमी शिक्षक, पालक भुरग्यांक वेगवेगळ्या कार्यावळींनी भाग घेवपाक उडी काडटात, सर्तींनी वांटो घेवपाक करेक्ट. पूण जें कितेंय करता ताचे विशीं आमकां पयलीं जाण आसपाक जाय. समजा आमी ही ट्रेनींग आसा ती हांव शिक्षकां खातीरूच घेता SCRT मार्फत. कांय जाणांनी अटेंड केल्या आसतली. पूण पालकां कडेन ही मॅसेज वचूंक जाय ही खूब गरजेची. पूण आमी आख्खें गोंयभर वचपाक शकना. आमी आमच्या शाळेक तरी ती बेनिफीट दिवपाक जाय. आनी म्हाका खूब खोस भोगता की तुमी हे तरेन जर उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद दाखयलो जाल्यार अश्यो खुबश्यो गजाली आसा. लायक आतां लास्ट मिनीट हांवें कृपा टिचर आसा ताका इन्क्लूड केला. ताणें हाजे पयलीं बूक वर्मान काम केल्लें आसा. पुस्तकां कशे तरेन भुरग्यांक इंट्रोड्यूस करची, आवड नाजाल्यार ती कसो हें करचो सो ताचो अणभव आसा आनी तें तुमकां उपकारा पडटलें. आयज हांव उलयतां तें हांव व्हडलें तज्ञ अशें बी न्ही, बारीकशें काम केलां. म्हाका खबर आसा आमच्या विद्याभवनांतल्या शाळेंतलीं भुरगीं आसात. कांय पालक खूब बरे तरेन तयार करतात भुरग्यांक. कांय पालकांक उमेद आसा पूण तांकां कळना. और कांय पालकांक कळत ना हांवें कितें दिवपाचें करेक्ट. आनी कांय पालक आसा ते अति उत्साही आसा. म्हणजे भुरग्याचेर प्रेशर हाडटा. आपलो उत्साह आसा भुरग्याचेर थोपून ताचो जो प्रवास आसा तो
उमेदीचो उरना. म्हणटकीच आज आमची भासाभास जावंक जाय म्हणटा ती शिक्षका खातीर सेपरेट, पूण प्लीज यू हॅव टू नोट इट डावन. तुमी करचें पडटलें काम. आनी पालकांनी आमी आमच्या भुरग्यांनी सर्तींनी वांटो कित्याक घेवंक जाय. तुमच्या टेबलाचेर एक पेपर आसा, एकट्यान बरोवपाचें, बाकीच्यांनी सांगपाचें. 5 मिनटां दिता. असो कित्या खातीर आमी भुरग्यांक फुडें काडूंक जाय म्हणटकीच ती कार्यावळींनी जावं सर्तींनी भाग घेतले, आनी चड करून सर्तींनी 5 मिनटां प्रत्येकान म्हाका मागीर हांव तुमकां सांगतालें एक लिडरान उठून सांगपाचें. त्या घडयाळार 5 मिनटां जालीं. ओके. एकट्यान ग्रुपांतल्यान एकट्यान येवन उलोवप हांगा, कारण आमचें रिकॉर्डिंगूय जाता, हेरांकूय कळपाक जाय. अशें कांय ना, अशें कांय ना. तुमकां जर दिसलें टिचरीन फोर्स केलो म्हणून भाग घेता म्हणून तें सुद्दां सांगा, प्रॉब्लम ना. ओके. सो त्या ग्रुपांतल्यान एकटे पडुयात आनी एक काम करात. समजा हांगा एक मुद्दो मांडलो, भुरग्याक कित्याक धाडटा, ताचो आत्मविश्वास वाडोवपाक धाडटा अशें जर बरयलां, कॉन्फिडन्स, तुमी तुमच्या हाचेर कॅन्सल करा. कळ्ळें न्ही? नाल्यार ते सगळीं परत परत रिपीट हांगा 2 वरां बसचें पडटलें. सो एक ग्रुपान एक येवपाचें, म्हणपा वाचपाचें. दुसऱ्या कडेन आसा जाल्यार ते एक तर टीक मार्क करात आनी ते रिपीट करनाका हांगा. ओके. विणा यो. भुरग्यांक हार पचोवपाक लागता, मागीर वेगवेगळ्या लोकांची कौशल्य शिकपाक, दुसऱ्या भुरग्यांचे करपाचें पळोवन तांकां कळटा की कशें करचें. स्टेज फियर वचपाक, भुरग्यांचो सर्वांगीण विकास जावपाक, आनी त्या निमतान भुरग्यांक आनी आमकां नवें वाचपाक नवें शिकपाक मेळटा. समथींग अदर दॅन स्टडीज भुरग्यांचें जाता, सो तांकां मातशी मजा येता आनी तांचे हिडन टॅलंट फायद करपाक सो तांकां वेगवेगळे स्किल्स जाय. खूब सुंदर ताणें एक मुद्दो मांडलो, हार पचोवपाक. कारण समाजा भितर आतां जो बदल घडला, चडशे सिंगल चायल्ड ना जाल्यार एक ते 2 जाणां भुरगीं, आनी आमी आमच्या भुरग्यांक जाय तें मागता तें आसा हाडून दितात, ऑर आमी ओवर प्रोटेक्टीव करतात तांकां. आनी समाज भायर व्हडलीं भुरगीं जातकीर भायर वतकीर तितलो बरो ना, मातसो क्रूरूय आसता. सो भुरग्यांक हार पचोवपाक कळपाक जाय. खूब सुंदर मुद्दो मांडला की हार लायफा भितर हार पचोवपाची तांक भुरग्यां भितर येवंक जाय. नाजाल्यार आतांचे पळय डिप्रेशन, सुसायड रेट्स वाडल्या, ताका कारणूय हें आसा. तूंच बरो, तूंच हुशार, तूं सगळ्यां परस तुमकांच मेळूंक जाय आशिल्लें. त्यो टिचरींक कळना, परिक्षकांक कांय कळना, पार्शलिटी करता, हें जर भुरग्याच्या तुमी कानान घातलें, भुरग्याक दिसतलें आपल्याचेर अन्याय जाला, आपूण सगळ्यांत बरो आनी आपूण केन्ना हारपाक शकना. सो ह्या काळाची गरज. खूब सुंदर मुद्दो मांडला. ओके. ह्या ग्रुपांतल्यान प्लीज. आयकपा येता सगळ्यांक? हय सांग. सो जशें कॉन्फिडन्स ताणें सांगलां, तशेंच ताचो आनी एक पार्ट म्हणटा तो प्रेजेंटेशन. भुरगीं घरान कितेंय म्हणलें, काणी सांग म्हणली, पदां म्हणली जाल्यार ती घरान म्हणटात, पूण जेन्ना ती स्टेजीचेर येतात तेन्ना मागीर अशी उबी रावन सवकास आवाजान कोण पळयता, कोण हें करता, सो तें येता. काणी सांगता तेन्ना काणयेंतल्यान ते हावभाव हें करप, पदां म्हणटा किंवां तेन्ना खंय पॉज करप, खंय ताका हें करप, तें एक हें आसता. दुसरें, थ्रू असले सगळी कॉम्पिटिशनांतल्यान भुरग्याची क्रिएटिविटी भायर येता. सो कितले फावटी अशें आसता की आपल्याक खबर नासता आपलो टॅलंट कितें. सो जेन्ना अशा कॉम्पिटिशनांनी भाग घेतात, स्टोरी टेलिंग जावं, सिंगींग जावं, डान्स जावं, मोनोलॉग जावं, तांचो टॅलंट तांकां आयडेंटिफाय करपाक हेल्प जाता. आनी एकदां तांकां ती संवय जाली की ते आपूण जावन क्रिएटिवूय जातात. ह्या प्रोसेसान भुरग्यांक तशी पेरंट्साची नॉलेज वाडटा, वेगवेगळे इन्फॉर्मेशन मेळटा. कित्याक म्हणल्यार
आमी आमच्या सदच्या लायफान आमचें रुटीन चालू आसता. सो अमकें कितें करतलें जाल्यार ताज्या बद्दल इन्फॉर्मेशन खंय तरी वाचता, खंय तरी आयकता, तेन्ना भुरग्यांचें तशेंच पेरंट्साची नॉलेजूय वाडटा. ओके. येस, परत आगेलो मुद्दो बरो आशिल्लो की भुरग्या बरोबर पालकूय शिकता आनी हें शिकप गरजेचें. तें मागीर हांव येता पूर्व तयारी आमी कशी करप म्हणटा ती. ओके. प्रेजेंटेशन या कितें प्रेजेंटेशन म्हणटा तें हांगा भुरगीं करता तें लायफान लास्टाक जें आमी करियर घेतात, टिचर, डॉक्टर, लॉयर, थंय बी आमकां हाव बी प्रेजेंट, घरांत उलयता ती पद्दत वेगळी आनी हाव बी प्रेजेंट आवर सेल्फ एज अ एंटरप्रेन्युअर जावं कोणूय जावं, दॅट इज सो इम्पॉर्टंट. सो ही स्कील डेवलप जाता. ओके. थर्ड ग्रूप. सो वॉट शी हॅज सेड ना, तेंच्यांनी कितें म्हणलां पळय तेकाच एड करता. मोस्ट ऑफ द टायम्स कशें आसता, चडशे भुरगीं घरांनी एक एकटी भुरगीं आसात. सो देर आर युजली 2 भुरगीं आसात, सिबलिंग्स आसात, जाल्यार एक व्हडल्या भुरग्याक पळोवन दुसरे भुरगे शिकता खूब गोश्टी. सो आतांच्या जनरेशनान सिंगल चायल्ड म्हणटकीर लॉट ऑफ द टायम तांकां एक्सपोजर इतको मेळना, स्कुलांतल्या थ्रूच मेळटा फ्रॉम द कॉम्पिटिशन्स की स्कूल्स करतात तितून. सो हेतूर भुरग्यांक लागून एक ऑब्जर्वेशन पावरूय वाडटा वेन वी एंटर इन टू कॉम्पिटिशन, एंड मे बी नॉट एंटर एंड इवन तेंच्या एक्सपोज सुद्दां केलो तांकां ऑब्जर्व करून शिकपाक जाता खुबश्यो गोश्टी, विज्युअलायज करपाक जाता. लॉट ऑफ द टायम्स आतां काणी सांगपाची स्टोरी आसा पळय, लॉट ऑफ द पीपल आमी रीड करतात, पेरंट्स भुरग्यांक लागून स्टोरी सांगतात एंड ऑल दीस थिंग्स, बट जस्ट रिडींग द स्टोरी हेल्प जायना. स्टोरी रीड करून वेन यू गो इन टू दॅट टायप ऑफ इमॅजिनेशन की बाबा अशें अशें आसता, दॅट वर्ल्ड इज कंप्लिटली डिफरंट. तुमी सगळीं जाणां एखाद्या जी रीड करतालीं आपल्या टायमाचेर, आमच्या टायमाचेर वी हॅड लॉट ऑफ इमॅजिनेशन, विज्युअलायजेशन, ऑल ऑफ द स्टोरीज एंड एवरीथींग, जे आतांच्या भुरग्यांक ना, बिकॉज दे मोस्टली आर फोन पळयतात, स्वायप करतात रील्स, वीच इज द मोस्ट डिस्ट्रॉईंग हॅबीट एक्चुअली जी डेवलप जाता. इन दॅट दे डोंट लर्न एनीथींग, बिकॉज तांकां जाय सगळें फास्ट वचपाचें, एंड स्टोरी इज समथींग वीच इज एलॅबरेटेड, यू हॅव टू विज्युअलायज, यू हॅव टू गो इन टू दॅट वर्ल्ड. सो जी कॉम्पिटिशनां ह्या स्कुलान एक्चुअली दवरतात एंड लॉट ऑफ द अदर प्लेस, नॉट जस्ट द कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स ऑर समथींग, बेसिकली ते सगळ्या भुरग्यांक इन्वॉल्व करतात. दॅट इज द बेस्ट पार्ट वीच एक्चुअली हेल्प माय सन ऑल्सो. स्टेज फियर म्हणटा तो सगळ्यांकच आसता, बट वेन यू गो आउट एंड जस्ट गीव युअर बेस्ट, म्हणलें आतां तुमी म्हणलें तशें करेक्ट आसा की आमी केन्ना आमी कॉम्पिटिशनांत घेवंक नासलो पार्टिसिपेट, सो आय डोंट हाव टू प्रिपेर देम. सो some things will pick up from this type of discussions whenever we do actually from teachers' sides also, which will actually help us and then it will help the child. So observation, visualization, imagination is another point I will add. Okay. This. Thank you. ऑब्जर्वेशन, आय थिंक इवन इन्स्पिरेशन, दुसऱ्याक पळोवन जशें तुवें म्हटलें तें व्हडलो भाव करता जाल्यार आपल्याकूय इन्स्पायर जाता, दुसरे भुरगे करता, आपले फ्रेंड करता, इन्स्पिरेशनूय मेळटा. नाजाल्यार समटायम्स एक खंय तरी करेज येता की नेक्स्ट टायम आपूण ट्राय करतलो. ओके, बरें आसा. नेक्स्ट हो ग्रूप सेम जालें जाल्यार रिपीट करनाका, पण तुमी एक्स्ट्रा कितें आसा जाल्यार म्हाका सांगात. सेम पॉयंट्स सगळे कवर केल्या तुमी. एनी न्यू पॉयंट? बरें, नेक्स्ट ग्रूप आसा नवो पॉयंट, कितें मुद्दो आसा? चडशे पॉयंट्स वेवस्थीत विनातायेन आमचे खातीर कवर केल्ले आसा. फक्त आमी आनी एकूच पॉयंट म्हणटा तो भुरग्याक भाशेची एक आवड निर्माण जाता, जावं ती इंग्लीश जावं ती कोंकणी, आनी तशेंच टीम बिल्डींग, एकठांय येवन सगळ्यांनी काम करप, हो एक स्कील तांचो बरे भशेन डेव्हलप जाला. ओके, व्हेरी नायस. थँक्यू. कारण सगळ्यो सर्ती म्हणटा त्यो इंडिविज्युअल सर्ती आसना. कांय वेळ नाटकां आसतात, सामुहीक गितां आसतात, नाच आसता, सो इवन टीम वर्क हो बिल्टअप जाता. शिक्षणाक फक्त भाशाच म्हण न्ही, भाशा भुरग्याची सुदारताच. काणी सांगली जाल्यार ताका कितली उतरावळ मेळटली. एक राजा, ताचो सरदार, मागीर सैन्य, सुबेदार, कितलीच उतरावळ. सो भास आनी विज्ञानीक काणी सांगली जाल्यार ती टर्मिनॉलॉजी, अशें शिक्षणा भितर ताका आदार जाता. करेक्ट? ओके, बरें बरें मुद्दे म्हणटा. नेक्स्ट हो ग्रूप जालें, कवर जालें. बरें, टिचर्स बिसायड्स दीस तुमचे कितें मुद्दे आसात?
एक टिचरीन येवपाचें हें बरें न्ही. शिक्षकाकूय कामाक लायले, पालकाकूय कामाक लायले. यो, आय थिंक लेट्स टेक इट इन द स्पिरीट ऑफ फ्रेंडशीप आनी लर्निंग प्रोसेस टू एंड फ्रो. सगळ्यांक बरी सांज जावं येता. तर चडशे मुद्दे तुमी स्पश्ट केल्यात. तर आतां आमचे सगळ्यान पयलीं घेता की भुरगो जेन्ना कॉम्पिटिशन जेन्ना आसता किंवा प्री प्रायमरी आमी जी एक्टिविटी घेतात, भुरगो सकयल्यान वयर चडपाक भिता. वयर चडपाक भुरगो भिता. सो तांकां आमी त्या टायमार म्हाका दिसता कांय पालकांनी पळयलां आसतलें, तांचें काळीज इतलें धडधडटा की तांकां अशें धरून आमी तांकां परफॉर्म करपाक लायतात. सो म्हाका दिसता एक भुरगें, खंयचेय भुरगें जेन्ना वयर वचून आपलें सादरीकरण करता, ताका पळोवन दुसरे भुरगे शिकता आनी ताजोय बीन जो कॉन्फिडन्स लेवल आसा तो वाडटा की तो करता जाल्यार हांव कित्याक करना, हांवूय करतलो अशें. दुसरे खेपे आज जरी एक कॉम्पिटिशनाक तो पार्टिसिपेट जायना भुरगो, जाल्यार दुसरे कॉम्पिटिशनाक तो भुरगो पार्टिसिपेट जाता. तर म्हजो हो पॉयंट हांवें आतां क्लियर केला की एकट्याचें सादरीकरण पळोवन दुसरो भुरगो वयर वचून आपलें सादरीकरण करता. एक न्ही जाल्यार येता ते दुसऱ्या जी सर्त आसता ताजे खातीर. म्हाका दिसता जेन्ना कितेंय जावं, पदाचें कॉम्पिटिशन आसूं किंवा काणयेचें आसूं, तातूंतल्यान आमकां खुबशे नवीं उतरां भुरग्यांच्या कानार पडटा. म्हणजे उतरावळ वाडटा पदांतल्यान किंवा काणयेंतल्यान, पण उतरावळ वाडटा. नव्या नव्या उतरांची भुरग्यांक वळख जाता. पदांतल्यान सुद्दां कांयशीं अशीं पदां आसता की तातूंत म्हणजे भुरग्यांक जी भुरगीं म्हणटात ती पदां किंवा आमची बडबडगितां अशीं खुबशीं उतरां आसता की भुरग्यांक खबर नासता, ताचो अर्थ भुरग्यांक खबर आसना. सो भुरगीं जेन्ना पदां परफॉर्म करतात, सादर करतात, तेन्ना तातूंतल्यान ती उतरां सुद्दां तांच्या कानार पडटात. आनी म्हाका दिसता ह्या सगळ्या सर्तींनी भुरग्यांची दुसऱ्या सोशल म्हणजे समाजान आतांच न्ही मागीर व्हड जातकच सुद्दां म्हाका दिसता हेंच ताजें फावंडेशन. भुरगो हांगा प्रायमरी किंवा प्री प्रायमरी भुरगो माचयेर वयर वता, तो आपलें सादरीकरण करता, म्हणजेच खूब मुखावेलो विचार सुद्दां हाजेर जाता. आमी म्हणटा प्री प्रायमरीच्या भुरग्यांक, हांव मातशें उलयतलें, प्री प्रायमरीच्या भुरग्यांक पालक कितें करता, चडशे पार्टिसिपेट करनात. सो तांकां कितें दिसता, सो ती ल्हान भुरगीं, पण ती म्हाका दिसता म्हज्या हातून म्हाका दिसता की ती चुकता की पालकांनी तांकां पार्टिसिपेट करपाक दिवपाक जाय. ती म्हणूं जाल्यार ना म्हणून फुडलो विचार करपाक जाय अशें म्हाका दिसता फ्युचराचो. की आज जर भुरगे माचयेर चडले जाल्यार फाल्यां ते समाजा कडेन उलोवपाक म्हणजे ते ताका कितलो आत्मविश्वास ताचो वाडटलो, समाजान वावुरपाक ताचो आत्मविश्वास वाडटलो अशें म्हाका दिसता. देव बरें करूं. तुका दिसता काय ग्रुपाक दिसतालें? आं बरें, फायन. सो हें जालें म्हळ्यार आतां तुमकां सगळ्यांक पटलां की भुरग्यांनी कार्यावळींनी जावं सर्तींनी वांटो घेवपाक जाय. पूण खंय चुकता जावं आमी खंय कमी पडटा जावं कशे तरेन तयारी करता. आतां वेगवेगळ्यो सर्ती जातात, ह्या शाळेंत वेगवेगळ्यो सर्ती जातात. कसल्यो कसल्यो जातात? सिंगींग, गायनाची, स्टोरी टेल, काणयाची, बोडंगी बेस, आप उलोवप, मागीर रायम्स, बडबड गितां, अशी साबार जाता. जावं चित्रकला जावपाक शकता, खेळ जावपाक शकता, साबार सर्ती आसा. अशें न्ही सगळ्या भुरग्यांचेर थोपप ना. आतां पालक म्हूण आमी पूर्व तयारी कशी करप, हांवें नोट केलां तें हांगा येता तेन्ना. हांवें पळयलां भुरगीं हुशार, विद्यावन कोंकणी शाळेची भुरगीं हुशार, हें म्हजें स्पश्ट मत. म्हाका NCERT डिरेक्टरान विचारिल्लें, हांगा व्हेल्लें आनी मानविका स्कुलान व्हेल्लें, वॉट इज द डिफरन्स?
आय सेड द ओनली डिफरन्स इज सेल्फ कॉन्फिडन्स. ह्या भुरग्यांचो सेल्फ कॉन्फिडन्स इज व्हेरी हाय, कारण ह्यो एक्टिविटीज जातात आनी जितल्यो एक्टिविटी चड तितले भुरगे हुशार. एका क्लासीन घुमो कसो बसून फक्त शिकून पाठांतर करून 90 आनी 100 मार्क्स घेतले म्हटल्यार तो भुरगो हुशार जाता अशें जायना. ओके, एक्टिविटी भितर विचार करप जाता, एक्टिविटी भितर प्रसंगा वेळार कशें वागप हें जाता. थोडी भुरगीं इवन चुकले लायफान चुकप म्हणून आसता, ताका त्या वेळार वायटूय दिसत, पूण अश्यो खुबश्यो गजाली आमी भुरगीं शिकतात, हय काय न्ही. आतां प्रश्न येता सर्ती भितर जावं कार्यावळी भितर. आतां तुमकां हें सगळ्यांक पटलें की भुरग्यांनी वांटो घेवपाकूच जाय आनी खंयच्या ना खंयच्या सर्तीन जावं एक्टिविटीन घेवंक जाय, आनी चड करून भुरग्याक आवडटा, भुरग्याचो कल जे वटेन आसा तातूंत ताका प्रोत्साहन दिवंक जाय, हय काय न्ही. लायक एक भुरगो चड उलयना आसत, परफॉर्मर म्हूण तो बरो नासत, आनी जे भुरगे थंड आसतात, वगी आसतात, तांचे भितरलो हिडन टॅलंट वेगळोच आसता. ते बरे चित्रकार आसतात, ते तांचे भितर बारीकसाण भरपूर आसता, दे कॅन एक्सप्रेस इट थ्रू देअर अदर फॉर्म ऑफ आर्ट. ओके, सो तुमकां दिसत अरे ताका काणये भितर तूंय घेना. सो तुमकां कळपाक जाय तुज्या भुरग्या भितर कितें पोटेन्शियल आसा. सो तुमकां दिसलें एकटो भुरगो वण्टीचेर धरून चित्रां काडीत आसा, दॅट्स व्हेरी नॅचरल, तुका कळटा भुरग्याका. सो तुजी तयारी कशी जावपाची, पूर्व तयारी. पालक म्हूण तुमी कितें करपाक शकता, त्या फिल्डान ताका तुमी जाता तें प्रशिक्षण जावंक जाता तो एक्सपोजर दिवप, हय काय न्ही. तुमकां जाय म्हूण भुरग्याक डान्स क्लासीक घालनाका, भुरग्या भितर आर्ट आसा म्हूण आर्ट क्लासीक घातल्या जाता. कारण आमी तज्ञ न्ही, कांय वेळार स्कुलानूय तशें आर्ट शिकिल्लो मनीस आर्ट टिचर जायना हें आमचें दुर्दैव. सो तुमी जर टॅप केलें की ह्या भुरग्या भितर हो टॅलंट आसा, जाल्यार तुमी तो ताजो जो आवड आसा ताका पुश कर. ओके, ही एक गजाल. हांवें पळयलां, जशें हांवें म्हणलें की भुरगीं खूब कॉन्फिडंट येता, चुकून ल्हान आसतना ती रडटा बिटा, तें रडप इज पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन. हांव सदांच सांगता, पुस्तक वाचपाक भुरग्यांक मागीर सांगतलें, ल्हान आसतना भुरग्यांक पुस्तक पिनप हे पयलें सायन. द चायल्ड रायट्स, द चायल्ड इज एक्सप्लोरींग द बुक अशें जाणकार म्हणटात. ओके, सो पुस्तक पिनप, आमी जर ताका पुस्तक पिनता म्हणून पुस्तकूच दिना जाल्यार आमी कितें करता, ताची वाचपाची आवड आसा ती बंद करता. ओके, सो भुरग्यान रडप. आनी हांगा एक भुरगो आसा, हांव ताचें नांव बी घेना, तो ल्हान आसतना खूब रडटालो आनी स्टेजीर गॅदरिंगाक बी वचनाशिल्लो, पण आतां तो इज अ व्हेरी गुड पब्लीक स्पिकर. ओके, सो अशें जाता, रडप सुद्दां हें भुरग्यान स्टेजीर तयार जावन येवन निमण्या खिणाक घात मारप, वचप ना. तुमकांय वायट दिसतलें, तुमकां रडपाक बी येतलें. आवयक कितलें तयार केला, काय बरे कपडे हाडल्या, भाड्याक वचून हाडल्या, लोकमान्य टिळक गेला आनी हो भुरगो घरा कडेन काय बरो म्हणटालो आनी हांगा म्हणना. मागीर थोडे आवय बापूय मातशी सेन्सिटीव आसता, ती मागीर ती बी रडटात आनी रडात, नो प्रॉब्लेम, रडप हो तुमचो एक्सपिरियन्स, तुमची फिलिंग्स न्ही. सो भुरग्यां रडप कॉम्पिटिशनाक स्टार्ट जाता, जशें टिचरीन म्हणलें की तुमी दियात तो हें करना सुद्दां जाल्यार, आनी घरा वचून मागीर ताका लज काडनाकात ताची, सामको हें आनी वीट हाडली आमकां लज अशें म्हणनाका. यू कॅन, तुमी कितें म्हणूंक जाय एक्चुली भुरग्यांक केलें जाल्यार तो नर्वस जाता. पयले फावटी गेलो न्ही ती, हांव सुद्दां आसतना तशेंच करतालें. मागीर भुरग्याक दिसता म्हणजे म्हज्या एकट्याचो प्रॉब्लम न्ही, हो सगळ्यांचो प्रॉब्लम. म्हणजे म्हजी आवय ल्हान आसतना सुद्दां तशीच आशिल्ली, ती बी रडटाली. सो इट्स नॅचरल, यू आर गिवींग अ सायन. भुरग्याक तुमी दिता, सारकी देख दिता की तूं चुकला इज नॉट अ प्रॉब्लम. मागीर तो दुसरे फावटी तूं ताका आनीक मातशी तयारी कर. पूण ज्या दिसा चुकता तेन्ना घरा वचून ताची लज काडनाका आनी सगळें ताणें बरें शी तूं आनी विचारनाका असलें बी करून ताका लजेक घालनाका. तो दुसरे फावटी आनीक नेटान वयल्या पट्टेन सुरू करतलो. सो डोंट डू दॅट. पूर्व तयारी कितें करप. सो हांवें ऑब्जर्व केलां तें लायक गाण्याची सर्त. हांवें पळयलां भुरग्याची चूक ना, भुरगो येता आनी गायता, जी गितां ताका वेगळी दिवंक जाय आशिल्ली. लायक म्हाका दर्या दिसलो ना,
म्हाका ल्हार मेळ्ळें हें ल्हान भुरग्यांक म्हणप न्ही. तो कोणाची वाट पळयता दर्याचेर? हे कंटेंट भुरग्यांक दिवप न्ही. चन्न्याचेर राती हे कंटेंट भुरग्यांचे न्ही. आनी आमी तांकां चुकीचो कंटेंट. आनी तुमी म्हणटली मेळना 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 जाल्यार हांव इतल्यो सीडी लायता हांगा. आनी कोंकणी भाशा मंडळांत कितलीं वर्सां जालीं आमी गितां भुरग्यांक आवडटा तसलीं बरयतात. नॅशनल लेवला वेल्यान गायडन्स घेवन वर्कशॉप घेवन रायटर्सांक आमी तशी तशी सीडीज तयार केल्या. आनी ह्या शाळेंतलीं भुरगीं रिलीज जाता तेन्ना तितून परफॉर्म करतात. म्हळ्यार तुमी ते परफॉर्मन्साक तितलेंच पळयलें तुमी ताच्या मागीर ते सीडीचेर ते तुमचे खातीर केलां न्ही. ओके. सो भुरग्यां कडेन आमी जें कितें कंटेंट दिता तयार करता खुबशे फावटी चुकीचें आसता. काणयो आतां काणयो भुरग्यांक सगळ्यांक आवडटा काय ना. पूण काळ बदलला. जशें तुमी अदळ म्हणलें सामाजीक माध्यमाचेर इतले तरेन टॅक्नॉलॉजींतल्यान दुसरे भाशेंतल्यान मेळटा कंटेंट. आनी आमी जर ताका एक कॉलो आशिल्लो आनी हें आशिल्लें तातूंतच जर पंचतंत्रानूच घुस्पान बसलीं ताका नवें जें कितें बदल जाला तें साहित्य तर ताका घालना जाल्यार वी आर नॉट प्लेइंग अ गूड रोल. कळ्ळें तुमकां. हांव अशें म्हणना पंचतंत्र म्हणजे हांवें पिटीएकूय म्हणिल्लें की बेड टायम स्टोरीज हें आमच्या आज्या पणज्यांची रीत ही. म्हाका खबर ना तुमी केला आसतलें आज्याच्या कुशीक न्हिदून तिणी काणी सांगलें जाल्यार पद म्हटलें आनी आमी न्हिदल्या. जावं तीं दातें दळटना आमी पदां म्हणटालीं. आमकां टायम ना आनी आमच्या आजयेकूय टायम ना. हो कॉन्सेप्ट युरोपा भितर अमेरिके भितर मॉडर्न थिंकींग म्हणून घेतला. सो हो आमी रिवायव करूंक जाय. म्हणजे भुरग्याच्या काणयांची सर्त गितांची सर्त टिचरीन लेटर धाडलें म्हणटकीर सुरू करनाका. वेळ आसा केन्नाय खंयचें पद घेयात खंयचेंय पद घेयात. तुमकां एक दोन आयकूंकूय दिता मागीर आनी काणयोय सांगता तुमकां. सो ती तयारी करात. थोडीं भुरगीं म्हजी एक फ्रेंड आशिल्ली म्हाका म्हाका खबर आसा इवन तुमी महानगरान आसतना कथाकथन आयलें जाल्यार कितले पेरंट हांव एका सर्तीक म्हाका दिसता 500 काणी बरोवन सगळ्यांक लास्ट मिनीट दितालीं. पूण कितें म्हजो एक फ्रेंडाचो चलो आशिल्लो ताका तें आवडनाशिल्लें काणी आवडना. मागीर हांवें म्हणलें ताका कितें आवडटा. ताका न्ही गाडयांचे पिशे. गाडी दीसभर हो मॉडल तो मॉडल गर्र डिक्की आनी सगळे गाडयांची नांवां सांगा रोड रोलर हें तें. सो हांवें म्हणलें हांव एक ट्राय करता ताका. आनी ताका हांवें गाडी पयली गाडी कशी जाल्या हाची काणी सांगली. तो काणी तूं केन्नाच विसरूंक ना बिकॉज दॅट वॉज हीज इंट्रस्ट. हांव म्हज्या स्कुलान तें करतालें कितें चडशे भुरग्यांक खेळपाक आवडटा फुटबॉल. काणी ते कितें करपा आहा वागा शिवाच्यो भुरगीं फकाणां करप. सो तांकां फुटबॉलराची बायोग्राफींतली काणी सांग. सो भुरग्याची रुची पळोवन करूंक जाय. आनी ताचे पयलीं तुमचें मातशें वाचन आसपाक जाय. जर तुमकां कळपाक जाय. आतां तुमकां दिसत आमकां खबर ना. सो अगेन तुमी परत नशिबान हांव इतल्या खातीर म्हणटा की कोंकणी भाशा मंडळ फक्त आमच्या पालकां खातीर आख्ख्या गोंयच्या शिक्षकां खातीर लेखकां खातीर चित्रकारां खातीर लायब्ररियनां खातीर आमी परिशद घडोवन हाडटात. बाल साहित्य परिशद. आनी भारतांतले बऱ्यांतले बरे लोक पुस्तकां कसलीं दिवची कशीं दिवची केन्ना दिवची हाचेर प्रात्यक्षिकां करून सांगतात. म्हाका दिसता तुमचें एनलायटमेंट पूर्व तयारी तुमची आसप खूब गरजेची. हें एनलायटमेंट खूब गरजेची. कळ्ळें. सो काणी आयली आतां कशें जाता पळय एकदां न्ही भुरगो स्पेशली शणै गोंयबाब कथामाळ ही सामकी कॉम्पिटिटीव इतल्या लेवलार आसता की 10 भुरगीं आसात तातूंतलीं 9 भुरगीं म्हणजे म्हाका जाल्यार म्हाका कळपाना कोणाक फर्स्ट प्रायज दिलो. इतली बरी आसता. मागीर सिलेक्शन कित्याचें जाता. 30 जालें म्हणटकीर सिलेक्शन कित्याचें जाता. ताणें विशय खंयचो घेतला. ताणें जर कोलो आनी मानगें सांगलें बेस्ट सांगलें कोलो आनी मानगें जावं वाग आनी तो सोंसो भितर पडिल्लो असले काणी सांगले तशें जर काणी सांगले त्योच रटार सांगले जाल्यार तो ताका सकयल धरून नवी काणी सांगता.
सो त्या खातीर तुमचें एनलायटमेंट कशें आसपाक जाय, तुमकां मातशें भुरग्यांच्यो नव्यो काणयो, बाल साहित्याची तुमकां खबर आसपाक जाय, चिल्ड्रन्स मॅगझिन्स यू हॅव टू नो. तुमकां एक काणी आवडटा न्ही तुमकां, म्हाका एक काणी खूब आवडली. त्या लेखकान स्टार्टिंगूच बरयलें, सोंसो आसा तो म्हणटा तुमी एक लेखक बरयता, भुरगो बरयता, तुमी आमकां उल्लू कित्याक करता, आमकां बरी नवी काणी सांगता, तेच तर कित्याक सांगता. सो तो ताचो बापूय आसा तो नवी काणी सांगता. आतां ही घडिल्ली गजाल ताणें काणयेन सांगल्या. कशी सांगल्या की एक दीस एका तांच्या घरान पेटो आसा आनी तो पेटो म्हटल्यार सगळे पेट्या भशेन, ताका भितर घरान घातल्यार ताका भायर वचपा जाय, भायर गेल्यार भितर येवपा जाय, आनी तांगे सोयऱ्यां आयल्या म्हूण ताका सोडटा. आनी तांगेली पार्टी बी जाली म्हणटकच सगळें आवडून घेतकच तो पेटो आसा तो येता. आनी येता तोच कितें करता, सोंसो आसा पळय मेल्लो सोंसो ताका घेवन आयला, मातयेन सगळो बुडबुडला ताका घेवन आयला. तांचे काळजान कल्ल जाता, कित्याक हो शेजाऱ्यालो सोंसो हाका सोडलो आनी मारलो, फाल्यां झगडी. म्हणटकीर ती कितें करता, त्या सोंशाक बरो पायप घेवन धुता, साबण बी हें बी लावन शॅम्पू लावन धुता, शेजाऱ्यागेर रातचो ती न्हिदल्या तेन्ना वता आनी ताचें धाकटुलेशें घर आहा थंय व्हरून त्या सोंशाक धवो फुल्ल दवरता मेल्लो. ओके. दुसरे दिसा शेजान येता आनी म्हणटा जाणा काल अजापूच जालें आमच्या घरान. कसलें अजाप, आमी न्ही आमचो काल सोंसो मेल्लो, ताका व्हरून थंय दोंगरार पुरिल्लो, आयज पळय जाल्यार धवो फुल्लो सोंसो. कळ्ळें. ही काणी समजा अशी काणी सांगली आनी ती जर सांगली सोंशा वागा भितर बायन पळय, डजंट मेक इट सेन्स. करेक्ट. सो आमी बरें साहित्य सिलेक्ट करपाक, पुस्तकां आमकां तेजें गिन्यान आसपाक जाय. आमची पूर्वतयारी, भुरग्यांची पूर्वतयारी न्ही, आमची पूर्वतयारी आसली जाय. हांव एक दिसा सई परांजपेची इंटरव्यू वाचतालें आनी हांवें सांगलें कितें की सई परांजपीक कम्स फ्रॉम अ व्हेरी एकेडॅमिक्स फॅमिलींतल्यान. सो तिका विचारलें हाव यू गॉट इन टू क्रिएटीव रायटींग. सो तिणी सांगलें आपल्याक सद्दां आजो काणयो सांगता. मागीर ताणें कितें केलें, अर्द काणी सांगप. अर्द काणी सांगप आनी सांगप आतां तूं कर, तूं सांग. सो तिका आवडटालें तें. आनी मागीर आज्यान हें केलो, नेम केलो की डेली कितेंय घडटा तरी एक पान बरोवप. सो शी सेज इफ आय रायट क्रिएटिवली टुडे इज बिकॉज ऑफ माय प्रॅक्टीस इन द चायल्डहूड. सो सर्तीक म्हणटात ही गजाल पूर्वतयारी आमची आसपाक. ओके. आनी गितां ताचे पयलीं एक मज्जा मस्ती गीत पलाश. एक असले खूब बुयर येवंक धांवले, टप 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 थेंबे पावस जावन झडले. एक असले खूब बुयर येवंक धांवले, टप 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 थेंबे पावस जावन झडले. थेंब्याचो जालो झरो, झर झर झर, झऱ्याचो जालो घसघसो, घस घस घस. थेंब्याचो जालो झरो, झर झर झर, झऱ्याचो जालो घसघसो, घस घस घस. घसघशाची जाली न्हंय खळ खळ खळ, घसघशाची जाली न्हंय खळ खळ खळ. न्हंय मेळी दर्याक सळ सळ सळ, न्हंय मेळी दर्याक सळ सळ सळ. दर्याची वाफ मळबात गेली उबून, दर्याची वाफ मळबात गेली उबून. कुपाचे पोट उदकान भरले परतून, कुपाचे पोट उदकान भरले परतून. एक असले खूब बुयर येवंक धांवले, टप 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 थेंबे पावस जावन झडले. एक असले खूब बुयर येवंक धांवले,
ओके, सो ही 2 एग्जाम्पल इतल्या खातीर दिल्या की कांय कॉन्सेप्ट भुरग्यांक वती वचूंक जाय आनी हातले गावपी सुद्दां आमची भुरगींच आसात. आतां तुमकां फायदोय सांगता कितें, खुबशे फावटी स्पेशली शेळई गोंयबाब कथा माळे खातीर आमी जेन्ना हांगा येतात तेन्ना कोण भुरगो बरो परफॉर्म करता, कोण बरो गायता, हे टॅलंट आमी इवन फॉर सीडीज जे बाकीचे प्रोडक्शन आसा तातूंतय वापरतात. सो अशें न्ही की त्याच टायमार ताका प्रायज मेळ्ळें इज नॉट द ओनली बेनिफीट दॅट द चायल्ड गेट्स. सो भुरग्याची हे आवड आनी तुमचो अप्रोच कसो आसपाक जाय. आतां म्हाका पयर एक पालकान म्हणलें की म्हाका कळना, कोंकणीन बरोवपाक कळना, हय काय न्ही, पूण तुमीच म्हणलें की थ्रू दॅट वी वील लर्न. म्हणजे कशें जाणा, एक वर्सा म्हाका हांवें भुरग्याक हें केलें कितें, क्रिसमस फादर हो भुरग्यांक आवडटा. सो हांवें भोवडंगी बेसाक म्हगेले चलयेक विचारलें, तें बी हांगा विद्याभवन शाळेन शिकिल्लें पयलीं, तुका क्रिसमस फादर ये म्हण, कारण ताका क्रिसमस फादर म्हळ्यार पिशू, ताजे कडेन पोटली आसता, खेळणी आसता, हें भुरग्यांचें अट्रॅक्शन. पूण म्हाका क्रिसमस फादर म्हणल्यार एक्झॅक्टली कोण कितें म्हाका खबर ना. सो आय हॅड टू स्टडी अबाउट इट. एक वर्स हांवें ताका जादूगर केलो, बट आय हॅड टू टेक हर टू द जादूगर. सी, हें इन्वेस्टमेंट, यू आर इन्वेस्टींग युअर टायम टू युअर चायल्ड. अशें म्हणपाचें ना की म्हाका कामां आसताच आनी बायलांक तर चड डबल काम आसता, पूण तातूंतल्यान यू आर इन्वेस्टींग युअर टायम टू युअर चायल्ड. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो म्हाका ताका जादू म्हणल्यार इट्स नॉट मॅजीक पर से, इट्स अ सायन्स. हें जर ताका सांगूंक जाय, थंय मडगांव कॅफे भितर एक मॅनेजर आशिल्लो तो जादूगर, ताजे कडेन व्हरून ते जादू बिदू करून, आनी शी परफॉर्मड इट सो वेल की त्या गॅदरिंगांक बी आनी भुरगीं ताजे कडेन ताजे आयटम पळोवपाक. सो ताजे विशीं स्टडी करून भुरग्याक जर अलर्ट करची, भुरग्याची मायंड क्युरियस करची जाल्यार दॅट वील हेल्प अ चायल्ड. ओके, आतां भुरग्याक तयार कसो करप, भुरग्याक तयार करपाची एक रीत आसता. एज अ टिचर आय वील टेल यू, ऑल्सो एज अ पॅरंट. काणयाचे इवन टिचर्स आमकां संवय आसता कितें जाणा, बरो भुरगो शिकता तोच भुरगो काणी बरी सांगपाक शकता. रॉंग. काणी सांगपी भुरगो बडबडटा पळय भुरगो, खबरो पळय बरी नेटान मारता, तो भुरगो काणी बरी सांगपाक शकता, अशें म्हजें ऑब्जर्वेशन. आनी आय गिव यू एग्जाम्पल. आमच्या स्कुलान हांव कॉन्वेंटान शिकयतालें, थंय खंयच्या तरी बिग स्कुलांतल्यान तो स्लो लर्नर म्हणून काडून ताका आमच्या स्कुलान घातिल्लो, मातसो जिवान बी मोठो. आनी केन्नाय पळय भुरग्यां भितर गळकसो रावप, तो भुरग्यां भितर पॉप्युलर, आनी कसली खबरो सांगप. तो सांगता तेन्ना तेजे हात हालता, पांय हालता, कमर हालता, आनी व्हेरी अट्रॅक्टीव, म्हणजे पयसांत अट्रॅक्शन, पूण शिकपाक फाटीं. सो ताका हांवें म्हणलें ह्या वर्सा काणयेचे सर्तीक तूं वता शेणै गोंयबाब. सगळीं भुरगीं ताका हांसलीं, कित्याक हो 1 आनी 2 मार्क घेता आनी स्लो लर्नर. सो आय सेड तूं घेता आनी आय वील सी दॅट यू गो. आनी ताचे आवयक आपयलो आनी हांवें ताका सांगलें हांव काणी सांगता. ताका हांवें सिलेक्ट कित्याक केलें, इज गॉट अ लर्निंग डिसेबिलिटी. सो रिपिटेटीव स्टोरी, खुबशे लोक काणी आसा तेतून रिपिटेशन जाता पळय. सो तसली काणी घेतली ताका आनी सांगलें हांव तुका काणी सांगता, तुवें आयकपाची. आतां तूं म्हाका जर खबर सांगता तो एक्सिडंट जालो कसो सांगतलो रे, सांगलें अशें जातलें आफ्टर ऑल आनी तिगे तकली फुटली असो, तशें येवन म्हाका सांग. हांवें काणी सांगलें. सो बिलूबाय गेलें कुळाराक आनी मागीर बाजारान गेलें, नुस्तेकार मेळ्ळो वाटेक ताका, ताणें विचारलें खंय गेला, मागीर ताका नुस्तेकान फुलकान मेळ्ळी, पदेर मेळ्ळो, सेम रिपिटेशन. काणी सांगली, आवयक सांगलें तूं बस, हांव ताका काणी सांगता ती तूंय आयक, आनी घरा कडेन तयारी कर. हांव पेपर कसो दिना, कितें जाता आमी आमचे भशेन बरयता आनी कॅथलिकांची तेंची स्टायल वेगळी, सो ती थंय गडबडटा. सो आय डोंट वॉन्ट, तूं तुगेलेच भशेन सांग. आनी तेच्या आवयन तें आयकलें, तुका कळना परत यो, हांव परत सांगतलें, परत आयक आनी परत तयारी कर. सो त्या भुरग्यान ती काणी सुंदरूच सांगली. ताका एसेंब्लीक वचना फुडें भुरगीं हांसतात, ताका उमेद. आनी हांगा आयलो तो आनी ताका कॉन्सोलेशन प्रायज मेळ्ळें स्टेट लेवल. पूण तें कॉन्सोलेशन प्रायज वॉज लायक अ फर्स्ट प्रायज फॉर. आनी तेजी आवय रडत आयली. ती म्हणपाक लागली म्हज्या भुरग्याक ब्रँड केल्लो स्लो लर्नर म्हण, आनी ह्या स्कुलान ताका प्रायज विनींग स्टुडंट केलो. फाटल्या दिसान तो कोविडान भायर पडलो भुरगो. बट वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज भुरग्याक तयार कशें करप, भुरग्याक समजुपाक जाय. काणी आसा ती पाठ कर, पुस्तकांतली आसा तशी वाचप ना, भुरग्याच्या लेवलार येवन
तुमकां एक काणी कळ्ळी न्ही, एक काणी कळ्ळी जाल्यार ती पयलीं तुमी सांगप. फॉर एग्जाम्पल तुमी वर्ल्ड वॉर 2 जाणात, महायुद्ध जो जाला ते, तातूंत एक विज्ञानीक आशिल्लो पळय, तो जेन्ना हिरोशिमाचेर बॉम्ब उडयलो, क्लॉड ताचें नांव, आनी तो बॉम्ब उडोवन फोटो येतकच ताका खूब वायट दिसलें. आपणी केला तें ताका खबर नाशिल्लें ताजे परिणाम इतलो जातलो, आनी तो रिपेंट करपाक लागलो, पश्चाताप जालो. तो सत्काराक वचना जालो, ताका न्हीद पडना जाली म्हयनोभर, आनी तो जीव दिवपाचो प्रयत्न केलो ताणें, कारण ताका ती चित्रां ताच्या दोळ्या मुखार येतालीं. आनी फायनली ही डिसायडेड आपण इतलें डॅमेज केलां, एटलिस्ट आपूण फंड रेज करून तांकां धाडटलो. सो ही काणी हांवें णवेच्या भुरग्याक पयलीं ताका हें सगळें युद्ध सांगलें, मागीर हें सांगलें, आनी मागीर ताका ती नांवां दिलीं. सायंटिस्ट नांव जाय तुका, हिरोशिमा नांव जाय तुका, महाझूज हें उतरां कळपाक जाय. यू कॅनॉट से इंडिया पाकिस्तान वॉर आनी बॉम्ब मारलो म्हणून, एटॉमीक बॉम्ब. सो यू हॅव टू बी स्पेसिफीक. आनी तें भुरग्याक तें कॅथलीक भुरगें, ताणें ती खूब सुंदर सांगतना तें रडटालें, कारण ताका ती भिडली. आनी ताका हांगा खूब सुंदर काणी ताची 3rd प्रायज मेळ्ळें, मागीर केंद्रीय पावलें, स्टेट लेवलार मेळूंक ना, पूण ताणें म्हाका येवन सांगलें, टिचर प्रायज मेळूं ना, आय एम नॉट बॉदर्ड, बट दीस ही स्टोरी म्हज्या काळजांत फॉरएवर उरतली. इट्स अ लेसन माय लायफ. सो हे तरेन भुरग्याक, ल्हान भुरग्याक तांचे भशेन सांग, व्हडल्या भुरग्यांक तांकां सोबता तसले विशय सांग, पूण तांकां सांगप, हें पाठ कर रे म्हणप ना. पाठांतर हें आमच्या शिक्षणाचें सगळ्यांत व्हडलें टेंशन आमकां दिसता भुरग्याक हो पाठ शिकयलो, तेचे प्रश्न दिले, तो पाठ करून तेणें बरयले, फूल मार्क्स घेतले, दुसरे दिसा ताका विचार, नेक्स्ट इयर तो विसरतलो. करेक्ट? हिस्ट्री ग्रॅज्युएट्स, कॉल देम फॉर इंटरव्यू, दे डोंट अंडरस्टँड मेनी क्वेश्चन्स अबाउट द हिस्ट्री, बिकॉज ताणें परीक्षा ओरिएंटेड शिकल्या, पाठांतर नाका, तें तांकां कळपाक. सो ही तयारी भुरग्याक तयार करपाक. अगेन आय एम सेइंग टायम खंय आसा, इन्वेस्टमेंट. ओके? आनी म्हाका बरोवंक कळना, मे बी बरोवंक कळना जाल्यार पयलीं तुमीच सुरू करा स्लो लेवल. आतां कोणाक समजा फॅन्सी ड्रेस, गोडंगी बेस सर्तीन वांटेकार जावंक जाय, फुलकान कर तिका, फुलां जाय गे इजी न्ही, तातूंत भितर मातशीं एक्स्ट्रा घे. फुलां म्हटल्यार कितें, आमची कोंकणीतली बरी खाशेत आसा पळय, फुलांक गुंथपाच्यो कितल्यो तरा आसात, आसा काय ना? मोगरेची कितें आयकपा येना, मोगरेची फाती, आटी, जायांचो झेलो, तुमची कोंकणी बाद आसा. जायांचो पड न्ही, आबोल्यांचो कितें झेलो. सो हे मातशें तूं आतां हांव समजा म्हटलें म्हाका कांय कळना, फुलां जाय गे, बरी बरी फुलां गे, आबोली शेती, हें जालें, कळना आमकां. आतां तातूंत भितर एडिशनल जाय जाल्यार हांवें मातशें कोणाक विचारपाक जाय न्ही जाणट्यांक, बाय घे मुगो हांवें जायांचो पड हाडला, वोवळांचो सर हाडला म्हणपा जाता न्ही, थोडें एडिशनल. सो इट्स व्हेरी इजी. तरी तुमकां कळना, तुमी पिटीएक बरयात, आमच्या खातीर रायटींग वर्कशॉप घेया, वी वील हेल्प यू. करया न्ही, कित्याक आमची भुरगींच हुशार आसपा जायना, आमचे टिचरीक हुशार आसपा जाय, पालकूय बी हुशार आसपा जाय. ओके? सो कळना न्ही, कळपा खातीर प्रयत्न कितें केला. थोडी भुरगीं हुशार आसतात पालक, आय एम नॉट अगेन्स्ट. ताणें कोणाक विचारलें बी म्हणून विचारप, विचारतकच शिकतात. सो ती दुसऱ्यांक विचारून बी बरोवन जावं घेयात. पूण हें करता आसतना तुमी स्वता स्वावलंबी जावपाक जाय. तुमी क्रिएट, युअर चायल्ड वील रिस्पेक्ट यू. तुमी भुरग्याक दिसतलें म्हज्या मम्माक सगळें कळटा, म्हजी मम्मा बरी बरयता, हो अभिमान तांचे भितर हेच्या पयलीं तुमच्या विशीं पयलीं अभिमान आयलो न्ही, अर्दें जग जिखली तुमी. ओके? सो थोड्यांक दिसता पळय तेन्ना हो प्रयत्न तुमचे कडल्यान जावपाक जाय. ओके? आनी कितें तुमची समजा डिफिकल्टी आसा जाल्यार ताचेर भासाभास करपाची, तेन्ना टेक अ ब्रेक आनी मागीर करपाक. तुमची कितें प्रॉब्लम्स आसात हें करता आसतना, सर्तीक तयारी करता आसतना, सो एक मान्य करतात तुमी फाटीं पडटात म्हूण खंय तरी पूर्व तयारी करपाक, मान्य करता काय ना?
आमचे कडेन बरी लायब्ररी आसा. तें उलयतलें तुमचे कडेन. आमी भारतांतली बऱ्यांतली बरी भुरग्यांची पुस्तकां कोंकणीन अणकारूय करतात आनी थोडी हेर भाशेनूय आसात. सो तुमकां जर कळपाक जाय बाबा म्हाका ह्या वर्सा नवीच काणी हें करपाक जाय जाल्यार वाचात. कळ्ळें? परत सोशल माध्यमाचेरूय आसा, सगळें कितें वायट न्ही, थंय सुद्दां बऱ्यो काणयो मेळटा. ताचो आसपाक जाय. जाल्यार एक एकदां तुमी आसा तें कोंकणीन तुमच्या उतरांनी करात. आनी अशें कांय आसना ना आमगेली ती काणकोणची भास मातशी ती वेगळी जाता ना. सर्ती भितर हें कांय लागना. एक्सप्रेशना भितर तुजी भास, तूं घरान उलयता ती भास. कळ्ळें? सो भुरग्याक आवडटा तशें तातूंत आवड निर्माण करपाक जाय तुमी. ताचे खातीर तुमची तयारी जावपाक. ओके? आनी कितें तुमकां डिफिकल्टी आसा? हांवें पळयलां इवन कविता ट्रस्टाक आमची भुरगीं खरें सादरीकरण म्हणल्यार ते 100 मार्क्स, पूण तांकां दिता तें सिलेक्शन इज लिटल वेगळेशें दिसता. म्हणटकीर भुरग्याच्या वयाक सोबसागे साहित्य तांकां दियात, कारण निमाणो हेतू आसा तो तांकां फूल तांच्या शिक्षणांतल्या प्रक्रियेंत तांकां आदार जावपाक. ओके? सो हांव हांगा थांबता. तुमकां जर विचारपाक जाय जाल्यार मोकळ्यांनी विचारात. तुमकां दिसता ग्रूप करूंक जाय, आय हॅव टू लर्न क्रिएटीव रायटींग. आमचो एक ग्रूप कंटिन्युअस काम करता गोंयांतले कोंकणींत बरोवपी लेखक लेखिका येवन पयलीं आमी वॉट्सॅपार शेअर करतात आनी मागीर मेळटात आनी एकामेकाक तासतात म्हणजे जें कितें बरयलां तें चुकलां खंय ते सांगतात आनी तातूंत आमी बदल करतात. त्या खातीरूच ही इतली खुशी सुंदर गितां बितां तयार जाल्यात. तुमकां तातूंत आस्पाव करूंक जाय, तुमी थंय रावन आयकुनूच सुद्दां शिकपाक शकतात. सो होय प्रयत्न जावपाक शकता आनी ही बेनिफीट फक्त विद्यापन कोंकणी शाळेच्या भुरग्यांक मेळटली. सो तुम्ही ताचो लाव घेवचो. ओके? आनी वचच्या पयलीं एकूच सांगता की ह्या वर्सा म्हणजे पोरूं ताणें प्रयत्न केल्लो. आमी पालकांचो गट करपाक सोदता, जी स्वता तज्ञ आसात वेगवेगळे. कोण डॉक्टर आसा, कोण इंजिनियर आसा, कोण वेगवेगळ्या फिल्डांत काम करतात, जावं कोण आर्टिस्ट आसात, कोण सिंगर आसात. सो तांकां एकठांय हाडून जेन्ना जेन्ना आमच्या भुरग्यांक ताची गरज पडटा तेन्ना तुमची अवेलेबिलिटी बरोवन ताचे त्या प्रमाणे आमी भुरग्यां भितर कार्यशाळा दवरूंक सोदतात, ताचो लाव भुरग्यांक दिवंक सोदतात. सो आतां समजा तुमी गुगल फॉर्म तुमचे कडेन पावला न्ही, सो तें तुमकां दिसता आनी कोणाक ना म्हाका जायना, म्हाका बरोवंकूय कळना, म्हाका चित्रांय कळना, म्हाका हँडीक्राफ्टूय कळना, रांदपाक तरी कळटा. एक दिसा रांदपाचो करून दवरिल्लें न्ही, आजो आजीत दीस लाडू करून तशें करया. आनी अशें आसना बायल हांवें फकाणां करप बरोबर न्ही ती, बायलो म्हणल्यार रांदपाक सगळें आसता, आमी केन्ना ट्राय करूंक ना. सो तशें आसत जाल्यार तुमी सांगपाचें टिचर हांव येता. जेन्ना हे क्लास स्कुलान कार्यशाळा जावं कितेंय कार्यक्रम आसा तेन्ना हांव वॉलंटियर जावंक येता, हेल्प करपाक येता. इवन तातूंतल्यान तुमकां खूब गजाली शिकूंक मेळटा. ओके? सो तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. बरी भुरगीं कशी तुमी आयकले म्हण. ओके? थँक्यू सो मच. आमी एक आतां हांगाच बसून एक ल्हानशी स्टोरी तयार करया. ही तुमी घरा कडेन सुद्दां एक्टिविटी भुरग्यां कडेन केल्यार जाता विथ युअर फॅमिली, सगळीं जाणां बसून. हांव एक ल्हानशें सेंटन्स स्टार्ट करतलें. ओके? नाव इट इज नॉट पॉसिबल की एवरी पेरंट कम हियर एंड से वन सेंटन्स. सो मे बी एक ग्रुपांतल्यान एक पेरंट जरी आयलो जाल्यार खूब जालें. सो हांगा म्हाका दिसता कितले 6 ग्रुप्स आसा, 6 टेबल्स म्हणल्यार 6-7 तरी. सो इट वील बी अ शॉर्ट स्टोरी. सो हांव एक सेंटन्स तुमकां म्हणटलें, ताका जॉयन करून तुमकां एक सेंटन्स म्हणचें पडटलें. सो मे बी ह्या ग्रुपान म्हाजें सेंटन्स जें आसा ताका कनेक्टेड एक सेंटन्स ह्या ग्रुपान म्हणलें, ताका कनेक्टेड सेंटन्स तो ग्रुप म्हणटलो. सो अशी करून एक ल्हानशी स्टोरी तयार जातली आनी मागीर आमी पळोवया की ती कितें स्टोरी तयार जाता, बिकॉज वी डोंट नो. आनी अशें ट्राय करया की लेट अस मेक इट अ फन स्टोरी. म्हणजे अशी लायक आमी सदांच कितें करता, त्या दिसा एक रानान कोलो आशिल्लो वा सिंह आशिल्लो, राजा आसलो, हें नाका आमकां. Let us try to make it very funny so that everyone can laugh आणि एक मजा कशी. And don't think की आमकां reading म्हणल्यार आमकां morals जाय. We are not bothered about morals. आमकां moral काणयो नाका, आमकां interest कित्यान जाय readingan. We want to create interest in reading. So moral दिवपाची गरज ना. Let it be a abrupt story, but let it be a fun story. So हांव अशें स्टार्ट करता की त्या दिसा खूब व्हडलो पावस पडटालो आनी त्या दिसा खूब व्हडलो पावस पडटालो आनी सो हांव तुमकां 2 मिनटां दिता. तुमी चिंता की अशी स्टार्ट करया. सो 1, 2, 3, 4, 5 and 6.
ओके. सो त्या दिसा खूब व्हडलो पावस पडटालो आनी तो सो तुमी 2 मिनटां डिस्कस जरी केले ह्या ग्रुपान जाल्यार तुमी कोण तरी एक बेगीन येवन म्हटल्यार जाता सो दॅट वी डोंट वेस्ट टायम. त्या दिसा व्हडलो पावस पडटालो आनी तो वता वता सत्री घेवन रेब्यात निसरून पडलो. हां ओके. सो द नेक्स्ट ग्रुप वील जॉईन समथींग टू दीस अँड से वन मोर लायन म्हणजे आनी एक ताका जॉईन करतलो. त्या दिसा खूब व्हडलो पावस पडटालो आनी तो सत्री घेवन चलता चलता रेब्यान पडलो. सो द नेक्स्ट ग्रुप 2 मिनटां और जस्ट टेक लेस देन 2 मिनिट्स. त्या दिसा व्हडलो पावस त्या पडटालो दिसा व्हडलो पावस आनी पडटालो तो आणि सत्री घेवन चलता चलता रेब्यान पडलो. ताच्या बाजूच्यान सायडीच्यान एक वाटसरू वतालो तो ताका मदत करपाक रावलो. ओके. सो हो जो वाटसरू आसलो तो खूब बरो असलो दिसता, कोण हांसूं ना काय ना. सो तो कोण चलत वतालो तो ताका उबारपाक वा ताका हेल्प करपाक आयलो. नेक्स्ट ताका वाटसरू येवन ताका हेल्प केली, उखल्लो. हय मातशें फुडें येयात, तुमी फुडें येयात. हां. ताका हेल्प करपाक जो आयिल्लो ताजोय पांय विसरून ते चिखलान तोय पडलो. हां व्हेरी नायस. सो हां ओके वी ऑलरेडी हॅड वन. येस मॅम प्लीज कम. रेब्यान पडलो बिकॉज ताका एक बेबो दिसलो थंय. ओ सो ते दोगूय आतां रेब्यान पडले कित्याक ताका थंय एक बेबो दिसलो. मे बी तो भिता आसतलो बेब्याक. नेक्स्ट एनी वन. आतां म्हाका दिसता 3 ग्रुप उरल्या. 1 2 and 3. सगळ्यांक पार्टिसिपेट करचें पडटलें हां. अशें न्ही की तुमी तुमचो ग्रुप कांय डिस्कस करना म्हणल्यार हांव सोडटलें कशें ना. वी हॅव टू कंप्लीट दीस स्टोरी. हांगा तुमचो एक ग्रुप उरला आनी हांगा एक उरला दिसता. ओके वी हॅव हियर वन मोर. तुमचो लास्ट पडटा दिसता सो बी प्रिपेर्ड. एंडींग दिवपाक रेडी जायात. एक दीस खूब पावस पडटालो आनी एक भुरगो हय कोण एक तो भुरगो रेब्यान निसरून पडलो. एक वाटसरू आयलो तेजी मदत करपाक. तोय तेज्या हाताक धरलो तोय पडलो. मागीर कोण येयलो? बेबो हय. बेबो येयलो आनी त्या बेब्याक पळोवन आनी कितलेशे बेबे येयले डराव डराव करपाक लागले. मागीर एक येयली थंय नुस्त्याकान आपलो पाटलो सायडीक दवरलो आनी तांकां दोगांयकू हात दिवन तेणी वयर काडले. ओके. सो स्टोरी कितें जाता की एक नुस्तेकान येता आनी ना पयलीं खुबशे बेबे येतात मागीर एक नुस्तेकान येवन तांकां परत हेल्प करून दोगांकू हात उबारून वयर काडटा. आतां एंड ऑफ द स्टोरी दीस ग्रुप. आय थिंक सगळ्यांनी तुमच्यांनी म्हणलें न्ही सगळ्यांनी म्हणलें. येस ओके. सो आतां हो एकूच ग्रुप उरला. पावसाचे दीस आसता आनी तो म्हणल्यार कोण तो कळ्ळो माकड आमगेर आयिल्लो तो लग्नाचे कार्ड घेवन आपले. ओके सो दीस जे आतां कितें म्हणलें इट वॉज नॉट म्हणजे आमची स्टोरी अशी असली की एंड करपाची बट व्हेरी गुड एफर्ट की ती आयली हांगा मॅम आनी तिणें आपलें म्हणजे कितें तरी उलयली. दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो अशे तरेन आमी घरा कडेन सुद्दां बसून अशी स्टोरी तयार क्रिएट करपाक जाता. मे बी आमची बर्थडे पार्टीज आसता घरा वा इवन स्मॉल गेट टुगेदर्स आसता. इवन आमी सॅटर्डे संडे घरा फ्री आसता विथ समटायम्स इट इज जॉयंट फॅमिली ऑर समटायम्स आमी 4-5 जाणां घरा आसता. तेन्ना सुद्दां बसून ही स्टोरी आमी परत परत एकट्याक 2-2 सेंटन्स 3-3 सेंटन्स करून एक पुराय स्टोरी तयार करपाक येता. आनी अशे तरेन आमी एक फ्रेंडली एनवायरमेंट क्रिएट जाता इन्स्टेड ऑफ ओन्ली की वॉचिंग मुवीज वा समजा की तांकां स्क्रीन टायम कमी करपा खातीर जाल्यार एक ल्हानशी एक्टिविटी. नाव आतां आमी पीपीटी कडेन या. हाव टू इनकल्केट यंग मायंड्स टू लव बुक्स. हांगा हांव भुरग्यां कडेन वचूच्या पयलीं हांगा हांव पेरंट्सांक विचारपाक सोदता की कितलीं जाणां रीड करता घरा कडेन. आय डोंट वॉन्ट ऑन द फोन. म्हाका स्क्रीन टायम नाका. मोबायल सायडीन दवरात. ओके येस. सो जेनी हात वयर काडला ती मे बी बुक्स लायब्ररींतल्यान रीड करता आसतली वा घरा कडेन हाडून तुमचे कडेन बूक आसा घरा कडेन. हय सो खूब म्हणजे सम पेरंट्स हॅव बुक्स एट होम. हाऊ मेनी ऑफ द पेरंट्स हियर ब्रिंग न्यूज पेपर्स एट होम.
म्हाका ऑफिसांतले न्यूजपेपर्स नाका. म्हाका खबर आसा मोस्ट ऑफ द पेरंट्स दे गो टू द ऑफिस आनी ते न्यूजपेपर थंय वाचता, ते म्हाका नाका. घरा कडेन कोण न्यूजपेपर हाडटा? फ्यू पेरंट्स. ओके, आता न्यूजपेपर हाडप सुद्दां इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स विच कॉन्ट्रिब्यूट्स इन रिडींग. जेन्ना आमी अशें म्हणटात की जी भुरगीं आसा, ल्हान भुरगीं, ती आपल्या पेरंट्सांक पळोवन कितें तरी जावपाक सोदतात. स्पेशली ल्हान भुरगीं ती म्हणटात की हांव म्हज्या मम्मी भशेन जातलो, हांव म्हज्या पप्पा भशेन जातलो. सो जेन्ना ल्हान भुरगीं तुमकां रीड करतना पळयतात, ती एक ल्हानशी हॅबीट तांच्या भितरूय येता की बाबा की इवन आय वॉन्ट टू रीड, बिकॉज म्हजी पेरंट्स जी आसा जी घरा कडेन बसून रीड करता, ते कितेंय जावं. ओके, वॉट एवर इट इज, यू रीड अ न्यूजपेपर, तुम्ही एक नॉवल रीड करा, तुम्ही एक आर्टिकल रीड करा, बट मेक शुअर की तुम्ही मोबाईल सायडीन दवरून तुम्ही बुकान इन्वेस्ट करा. वेदर इट इज 100 रुपीज जावं 200 500 कांयच फरक पडना, बिकॉज स्पेंडींग ऑन अ बुक नेवर गोज अ वेस्ट. ते केन्नाच वेस्ट जायना. ना आतां आमी जेन्ना रिडींग म्हणटात, रिडींग इज व्हेरी कितें म्हणटात ते व्हेरी गूड फॉर युअर मायंड ब्रेन. बट बिफोर रिडींग आमी जेन्ना बूक ओपन करतात, आमी तोंडान रीड करूच्या परस वा वर्ड रीड करूच्या परस आमी पयलीं कितें करतात? जेन्ना आमी बूक ओपन करतात तेन्ना आमी कशें रीड करतात? आमी कशें रीड करतात? आतां आमी सगळीं जाणां बूक ओपन केलो मागीर आमी रीड करतात सगळीं, वन्स अपॉन अ टायम सो एंड सो, मागीर त्या दिसा अशें कितें. पूण पयलीं जेन्ना आमी ओपन करतात कितें न्यूजपेपर, बूक, कितें आमी पयलीं कितें आमचें कितें जाता म्हणजे लायक आमी कशें रीड करतात? व्हेरी गुड, कोणें म्हणलें? चित्र विथ इलास्ट्रेशन्स. जे चित्र आसता पुस्तकांत आमी पयलीं आमच्या दोळ्यांनी रीड करतात. आयज ऑल्सो प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. आमी आतां बुक स्टोरान बूक हाडपाक गेली, आमी सगळो बूक काय वाचपाक बसची ना. मे बी ती ल्हानशी एक समरी दितात बुकाच्या फाटी, ती वाचतली. ऑर पयलीं ल्हान भुरगीं कितें पळयतात? द पिक्चर्स ऑर द इलास्ट्रेशन्स जे बुकाचेर आसा ते कलरफूल पिक्चर्स. सो हो सुद्दां एक कितें म्हणटात रिडिंगेचो भाग. पळोवप, बूक ओपन करप, पिक्चर्स पळोवप. अशें म्हणप ना की तो बूक वाचना, तो फक्त पिक्चर्स पळयता आनी बूक दवरता. नो, रिडींग, looking at the pictures inside a book is also equally important as compared to reading. So why books? Books कित्याक जाय आमकां? There are 4 important things जे हांवें हांगा बरयल्या. First is imagination. आमची imagination power वाडटा. What I think one parent said about imagination जेन्ना उदळ उलयताली तेन्ना की जेन्ना आमी एक बूक रीड करता तेन्ना आमी बशिल्ले कडेन खंय खंय पावता. we roam the entire world. आमी ज्या प्लेसीक केन्ना पावूनासली त्या प्लेसीर आमी वचून येता परत. सो ही सुद्दां एक ल्हानशी एक्टिविटी करूं येता. जेन्ना तुमी रीड करता आनी तुमी तुमच्या भुरग्याक सांगता की तूं इमॅजिन कर अशें आनी तुका कितें दिसलें, वॉट यू सॉ इन योर मायंड, हें सुद्दां एक व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्टिविटी. नेक्स्ट इज आमची वोकॅब्युलरी वाडटा. एकदां अशें जाता की ल्हान भुरगीं जावं इवन हांव जेन्ना रीड करता तेन्ना म्हाका एक शब्दाचो अर्थूच कळना, बट म्हाका स्टोरी खबर आसा कितें चल्ल्या ती. सो म्हाका स्टोरी खबर आसा म्हणून हांव इमॅजिन करता की ह्या शब्दाचो अर्थ असो जावं येता, ह्या शब्दाचो अर्थ तसो जावं येता. सो फायंडींग द मिनींग ऑफ दॅट वर्ड इज सेकंडरी, बट रिडींग दॅट वर्ड एट द फर्स्ट पॉयंट इज इम्पॉर्टंट. तुजी वोकॅब्युलरी सारकी जाता, इम्प्रूव्स युअर वोकॅब्युलरी. मिनींग तुम्ही मागीर फायंड आउट करा, तुम्ही ना फायंड आउट केल्यार जाल्यार सुद्दां जाता, बिकॉज यू हॅव मेनी बुक्स टू रीड. सो डोंट कीप कितें म्हणटात ते ताका एक लिमिटेशन दवरनाकात की तुका बूक रीड केलो म्हणल्यार तुका ताचें मिनींग कळपाक जाय. रीड फॉर फन, स्टार्ट रिडींग युअर बुक्स फॉर फन, तितूनच मजा आसा. नेक्स्ट इज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. जेन्ना बुक्स वाचता तेन्ना आमचे कम्युनिकेशन स्किल्स जे आसा ते वाडटा. we try to improve, we get that confidence. आमचे जे फ्रेंड्सां वांगडा आमी उलयतात तेन्ना आमकां कॉन्फिडन्स येता. आनी अपार्ट फ्रॉम ऑल द 3 थिंग्स आमचो एकेडमीक परफॉर्मन्स सुद्दां वाडटा. मे बी आमचें ग्रॅमर सारकें जाता. ओके, आनी हांव हांगा बेसिकली इंग्लीश बुक्स उलयता. कोंकणी बुक्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट, बट जी PPT हांवें केल्या किपींग इन मायंड द इंग्लीश बुक्स फॉर स्मॉल चिल्ड्रन. सो आमची एकेडमीक परफॉर्मन्स आमचो इम्प्रूव जाता, आमकां तो कॉन्फिडन्स येता. नो डावट समटायम्स आमकां जशें हांवें म्हणलें मिनींग कळना, हें कळना, तें कळना. नो, इट्स ओके, फायन, ताचें कांयच प्रॉब्लम ना. बट वी हॅव टू कीप रिडींग. रिडिंगान चड इन्वेस्ट करपा जाय.
नाव आमची भुरगीं आमकां खबर आसा कशी आसतात ती. वी नो तांचो इंट्रस्ट कितें. ताचो इंट्रस्ट गाडयेन आसा, ताचो इंट्रस्ट टॉयजान आसा, ताचो इंट्रस्ट स्पेसान आसा, ताचो इंट्रस्ट डायनासोरान आसा. वी नो. सो त्या तरेची बुक्स हाडपाचो प्रयत्न करात. अशें तुमी लिमिटेशन्स दवरनाकात की बाबा तूं होच बूक वाच, तोच बूक वाच. ना, तुमकां तुमच्या भुरग्याचें खबर आसा की तुमचो भुरगो कितून माहीर आसा वा कितून इंट्रस्ट आसा. त्या तरेची बुक्स हाडात. तो वाचूं ना वाचूं दॅट इज नॉट युअर पॉयंट. बायींग अ बूक एंड गिवींग द चायल्ड इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. ते रीड करना ते मागीर येतले. देन ऑटोमॅटिकली तुमी ताचे इंट्रस्टाचे बुक्स हाडले जाल्यार तो वाचपाक प्रयत्न करतलो, जाल्यार तो बुकाक पळयतलो आनी मागीरूच फुडें सरतलो. आनी एक बरयल्लो हांवें पॉयंट दिया लेवल. ते ताईन आमकां उदळून सांगलां तांच्या लेवलाची बुकां हाडात जी तांकां आवडटली, जी तांकां अंडरस्टँड जातली. ती बुक्स तुमी जर हाडली जाल्यार ती चड तांकां बरी पडटली. नाव रिडींग फ्रेंडली एनवायरमेंट. जशें हांवें स्टार्टिंगाक ती एक्टिविटी केली दॅट इज रिलेटेड टू रिडींग. तो एक फ्रेंडली एनवायरमेंट क्रिएट जाता. आनी एक ल्हानशी खुबशी गजाली आसा जी तुमी केल्यार जाता घरा कडेन. लायक रिडींग कॉर्नर, मे बी अशी 1-2 चेरां दवरली, थंय कितें 4-5 अशे बुक्स स्टॉक करून दवरले. सो मे बी सांजचे आमी जेन्ना चावेक बसता थंय चेरार बसून वी सीट विथ आवर चिल्ड्रन एंड वी ड्रिंक टी, देन वी रीड सम बुक्स. ओके, वी सी पिक्चर्स. अशें न्ही की रिडींग म्हणल्यार सदां रिडींगूच करूं जाय. इट कूड बी ऑल्सो रिडींग विथ आवर आयज, लुकींग एट द इलस्ट्रेशन्स वीच आर देयर इन द बुक. देन जेन्ना ल्हान भुरगीं म्हणटा तेन्ना दे गेट अट्रॅक्टेड टू कलर्स. तांकां असो एक ब्लॅक एंड व्हायट बूक हाडून दिलो जाल्यार तो कोणूच रीड करचो ना. सो मेक शुअर की जे तुमी बुक्स घेता भायल्यान ते कलरफूल आसपाक जाय. इट शूड बी व्हेरी कलरफूल. जे भुरग्यांक आवडटले तांकां अशें दिसतलें की त्या बुकाक पळोवचें. आनी देर आर लायक 4 टायप्स ऑफ बुक्स. हांव एक ल्हानसो हांवें बरयला बोर्ड बुक्स जे आमच्या लायब्ररीन अवेलेबल आसा. हो एक हांवें ल्हानसो एग्जाम्पल हाडला. हे बुक्स हांव आतां इतले व्हडले जावन म्हाका अजून अट्रॅक्ट करता. हांव खंयच गेलें हे बुक्स म्हजे 5 मिनटान वाचून जातले, 2 मिनटान वाचून जातले. सो आय गो एंड ग्रॅब दीस बुक फर्स्ट की हातून कितें आसा. नो डावट म्हाका सगळें खबर आसा ह्या बुकान कितें आसा ते. आय नो द स्पेलिंग्स, म्हाका सगळी एनिमल्स खबर आसा, फ्लावर्स खबर आसा. पूण जे कलर्स आसा, ताजो जो टेक्स्चर आसा तो म्हाका असो हात धरलो की आय फील लायक रिडींग इट अगेन एंड अगेन. सो असो इंट्रस्ट क्रिएट करा. अशे बुक्स घेवन येया घरा जे तांकां इंट्रस्ट हाडटले. देन द नेक्स्ट इज पिक्चर बुक्स. पिक्चर बुक्स म्हणजे जातून फक्त पिक्चर्स आसता. यू हॅव टू इमॅजिन द स्टोरी. हांवें एक सॅम्पल हांगा हाडिल्लो आसा, हांगा दवरतले. मे बी इफ यू वॉन्ट टू सी लेटर आफ्टरवर्ड्स यू कॅन जस्ट सी. सो पिक्चर बुक्सान कितें जाता की तातूंत वर्ड्स खूब कमी आसता वा ओन्ली पिक्चर्स असतात. सो यू हॅव टू इमॅजिन द स्टोरी. ती तुजी स्टोरी वेगळी, माझी स्टोरी वेगळी, आनी कोणाची स्टोरी वेगळी जावं येता. सो यू ओन्ली हॅव टू इमॅजिन आनी मे बी तुम्ही पेन पेन्सिल पेपर घेवन ताजेर तुमी ती स्टोरी बरयल्यार जाता. बट पिक्चर बुक्स ऑल्सो प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. अशें तुमी चिंतनाकात की पिक्चर बुक्स हाडले जाल्यार ताजी रिडींग इम्प्रूव जावची ना. बट नो, बट ताजें इमॅजिनेशन इम्प्रूव जाता. ही इज ट्रायंग टू मेक अ स्टोरी इन हीज मायंड. तो बरोवपाक शकतलो मागीर. एंड देन वी हॅव स्टोरीज लायक अर्ली रिडर्स जंय ल्हान पॅरेग्राफ्स येता आनी मागीर येता चॅप्टर बुक्स जंय 1 चॅप्टर 2 चॅप्टर. सो दीज आर द लेवल्स ऑफ बुक्स. सो यू हॅव टू बाय बुक्स अकॉर्डिंग टू द लेवल्स. ओके. नाव few activities which I have written down here for your children after reading a book. आता बुक रीड केलो, पयली स्टार्टिंग भुरगीं कितें म्हणटली की रीड केलो जालें, ओके फायन. सो सर्टन पिरियड ऑफ टायम तांकां इंट्रस्ट येतलो बुकान रीड करपाक. सो यू कूड मेक फ्यू एक्टिविटीज रिलेटेड टू इट. फर्स्ट कूड बी व्हेरी इजी. ड्रॉ योर फेवरेट कॅरेक्टर फ्रॉम द स्टोरी. तुम्ही एक बुक ताका रीड केलो, ओके, ऑर मे बी ही ऑर शी रेड द बुक. तांकां सांगा ड्रॉ योर फेवरेट कॅरेक्टर फ्रॉम द स्टोरी. ड्रॉ एंड कलर. सो तो फेवरेट कॅरेक्टर कितेंय जावं शकता. इट कूड बी इवन अ स्टोन फ्रॉम द स्टोरी. इट कूड बी इवन अ ट्री फ्रॉम द स्टोरी. हाचेर आमकां कळटा की जे कॅरेक्टर्स बुकान आसा ते भुरग्यान पळयला, ताणें रीड केला स्टोरी. सो दीस कूड बी वन थिंग. सो आनीक जावंक येता इफ यू वर अ कॅरेक्टर फ्रॉम द स्टोरी. समजा तूं तो राजा आसलो स्टोरींतलो, तूं कितें करतालो. समजा तूं तो एक वाग आसलो स्टोरींतलो, तूं कितें करता आसलो. आस्क दीज क्वेश्चन्स. हे एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन आसूं शकता. सो आस्क दीज क्वेश्चन्स. क्रिएट क्युरियोसिटी.
तुम्ही ताका पयलीं सांगा की हांव जर त्या स्टोरींतले क्वीन वा किंग असले जाल्यार हांव अशें करता आसलें, हांव तशें करता आसलें. देन यू आस्क देम की तुमी कितें करता आसले. नाव इट कूड बी ऑल्सो जी स्टोरी तुवें वाचल्या तितूंतली म्हाका ती कितें वाचल्या तितूंतली नेम फ्यू थिंग्स फ्रॉम द स्टोरी, नेम फ्यू कॅरेक्टर्स फ्रॉम द स्टोरी. एंड द लास्ट थिंग कूड बी ती स्टोरी तुवें वाचल्या ती म्हाका नरेट कर. यू टेल दॅट स्टोरी इन युअर ओन वर्ड्स टू मी. सो दीस कूड बी वन मोर थिंग की म्हाका तूं ती स्टोरी वाचल्या ती म्हाका कोंकणीन सांग, ऑर मे बी कोंकणीन वाचल्या जाल्यार इंग्लिशीन सांग. So this is you are trying to create interest of the child with regards to the books. Now, जेन्ना भुरग्याचे बर्थडेज असता, yes, we promise our children की हांव तुका पिझ्झा दितले, yes, हांव तुका फाल्यां आयस्क्रीम दितले, yes, we all do that. नातर आमी अशें एक मे बी सम पेरेंट्स अशी थारायतात की एवरी मंथ, नॉट एवरी डे, बिकॉज नावडेज चिल्ड्रन आर मोर इनटू जंक फूड. तांकां कितें सांगतात की म्हयन्यांतल्यान एक सॅटर्डे तुमकां आमी पिझ्झा हाडटले, ऑर म्हयन्यांतल्यान एक सॅटर्डे तुमकां आमी भायर खावपाक व्हरतले, कितें जंक फूड, वॉट एवर इट इज, फ्रेंच फ्रायज ऑर वॉट एवर. तेन्ना तुमी एक असो एक सिच्युएशन क्रिएट करा ज्या म्हयन्याक तुमी ताका पिझ्झा दिता, ऑर ज्या दिसा तुमी पिझ्झा दिता त्या दिसा एक नवो बूक घेवन दिया. इट कूड बी एनीथींग. इट कूड कॉस्ट लेस देन अ पिझ्झा. पिझ्झा कितलो येता? 300, 400, 500 रुपया, करेक्ट, इफ आय एम नॉट रॉंग. मोर दॅन 500. एक बूक 200 रुपयाचो मेळटलो तुमकां. सो ट्राय टू ब्रिंग दीस सिच्युएशन्स एट होम. म्हयन्याक एक पिझ्झा मेळटा, त्या पिझ्झा दिया. हांव अशें म्हणना की पिझ्झा दिनाका. यू गिव देम पिझ्झा, यू पॅम्पर देम, बट विथ देम गिव देम अ बूक. सो एक वर्साक 12 बुक जाले, येस ऑर नो. सो इन अ इयर यू हॅव 12 बुक्स. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते 12 बुक्स तुमी घरा कडेन दवरा. आतां आज तो बूक तो वाचलो, फुडल्या वर्सा तोच बूक परत वाचतलो. इट इज नॉट अ वेस्ट. देन लेस स्क्रीन टायम जो आसा तो कमी करा. सो आतांची भुरगीं चडशीं मोबायलान आसात. वी नो दॅट मोबायल इज वन ऑफ द मेजर कितें म्हणटात ते भायर खेळपाचें कमी जाला, बुक्स वाचपाचें कमी जाला. सो स्क्रीन टायम तांचो कमी करात अँड ट्राय टू मेक देम मोर इनटू रिडींग विथ दीज एक्टिविटीज, लायक गिवींग देम अ बुक. अशें चिंतनाकात की तो बूक वाचना सो हांव ताका बूक घेवन दिवचें ना. नो, यू बाय अ बूक. तो वाचतलो या ना वाचतलो ते मागीरची गोष्ट, दॅट इज सेकंडरी. ओके. आतां फॉर एग्जाम्पल जेन्ना आमी खंय भोंवपाक गेली ऑर एनीवेर इन द मार्केट, वी एक यादीक आमी आमच्या भुरग्याक टॉय घेवन येता. येस ऑर नो, वी ब्रिंग अ टॉय. हय काय ना. ते कितें जावं, एक ल्हानशी गाडी आसतली कित्याक ताका गाडी आवडटा, एक ल्हानशें डॉल जालें कित्याक ताका डॉल आवडटा. अलॉंग विथ दॅट ब्रिंग अ बुक. सो आमकां अशें इमॅजिनेशन आसा की ती गाडी जी हांवें घेतल्या ती ताका आवडटली. सो तुमी अशें कित्याक चिंतना की जो बूक हांवें घेतला तो ताका आवडटलो. Try to bring these changes when you are doing these things. So instead of buying a toy, buy a book, or you buy a toy as well as buy a book. So अशें करून तुमचे बुक्साचो जो स्टॉक आसा घरान तो वाडत रावतलो आनी अ चायल्ड वील गेट ऑटोमॅटिकली अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स अ बुक. तुमकां अशें रावपाक जायना की फाल्यां बेबी हांव ताका बूक गिफ्ट करतलें. नो, वेटिंग फॉर अ बर्थडे फॉर अ म्हणजे गिफ्ट दिवपाक. डोंट वेट फॉर दॅट. जशी आमी टॉयज घेवन येता भुरग्यांक, जशी आमी चॉकलेट्स हाडटा भुरग्यांक, ताका चॉकलेट्स आवडटा म्हणून, तसो बूक हाडात. ती वाचतली ना वाचतली दॅट इज देअर कन्सर्न. दे वील डेफिनेटली रीड इट एटलीस्ट वन डे ऑर दी अदर. नातर ती आनीक करूं शकता, तो बूक लिपून स्कुलान घेवन येतली आनी आपल्या फ्रेंड्सांक दाखयतली. सो दॅट इज ऑल्सो अ प्लस पॉयंट की आपल्या फ्रेंडाक बूक दाखयलो, तो फ्रेंड आपल्या मम्मीक वचून सांगलो ताजे कडेन तो बूक आसा, म्हाकाय जाय. सो एक्चुअली आय डोंट नो इफ बुक्स आर अराउंड इन द स्कूल म्हणजे स्टोरी बुक्स, बट ब्रिंगिंग देम हायडिंगली इन अ बुक ऑल्सो इज अ प्लस पॉयंट की तो स्टोरी बुक घेवन आयला स्कुलान आनी आपल्या फ्रेंडाक दाखयता की हो म्हाका मम्मान बूक गिफ्ट केला वा म्हाका पप्पान बूक दिला. सो दिस इज ऑल्सो अ प्लस पॉयंट की बाबा तो घेवन येतलो आनी आपल्या फ्रेंडाक दाखयतलो. And instead of these two things, as I said, buy books, buy more and more books. तुम्ही रीड करतली वा ना करतली, that is not the concern. Reading is secondary. Buying books is the first thing अशें म्हाका दिसता. जितली तुम्ही books buy करतली, your child will get more attracted to the books. आणि according to their age, age appropriate आसपाक जाय. Make it more म्हणजे colorful books, picture books. These books they are more interested in. So as I said, spending on books is never a waste. आता तुम्ही म्हणटली आता हो बूक आसा, this is just 2 minutes का reading.
हे 2 मिनट्सान रीड करून जालें आमचें, 5 मिनटान रीड करून जालें. सो हो म्हणटली की म्हजो भुरगो फाल्यां 5वेक पावतलो वा 10वेक पावतलो. वॉट इज द यूज ऑफ दीस बूक? You can keep this at home or you can donate this book to the library which is there in the school, or you can donate these books to the children who are not able to get the books of reading. They will be very happy. अशें चिंतनाकात की बाबा हे बुक्स घेतले आनी इट्स अ वेस्ट. तुमी खंयच्या लायब्ररीन बुक्स डोनेट केले, खंयची लायब्ररी ना म्हणची ना. They will take the books very happily, they will keep it in their library and they will make sure की others म्हणजे बाकीची येऊन ते बुक्स रीड करतली. Donating is always an option. बिकॉज बुक्स एकदा रीड केले की एक एकट्यांक दिवपाक म्हणजे दवरपाक अशें दिसता की हां जागो वयता वा कितें जाता. सो डोनेट द बुक्स, गिव इट टू सम चिल्ड्रन हू कॅन नॉट अफोर्ड अ बुक. ओके, तांकां ते पिक्चर्स तरी मे बी तांकां रीड करपाक कळना आसतलें बट एटलीस्ट दे वील सी द पिक्चर्स. सो तांकां तो एक्सपिरियन्स मेळटलो ऑफ बुक्स. So ही लास्ट स्लाइड म्हजी I have written a few suggestions of the books which are very good for children in English. Okay, हे जे हांवें ऑथर्स बरयले ते इंग्लिश. रस्किन बॉन्ड इज अ वेरी फेमस रायटर जे मोस्ट ऑफ द पेरंट्सांक खबर आसतलें. रस्किन बॉन्डाची बुक्स खूब बरी आसता, वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन. वेरी सिंपल लँग्वेजीन बरयता बट ताची वोकॅबलरी इम्प्रूव जाता. देन वी हॅव संध्या राव एंड लावण्या कार्तिक. संध्या रावचो एक बूक हांव सजेस्ट करपाक सोदता, माय मदर्स सारी. If you see this book anywhere in any bookshop, please buy this book. लहानसो book, it's a picture book. एक सेंटेन्सान स्टोरी आसतली. My Mother's Sari. This book is a very very good book. My personal favorite book. म्हणजे तो हांव ह्या एजीर सुद्दां रावून हांव तो परत परत वाचपी असो बूक. सो इट्स कॉल्ड माय मदर्स सारी बाय संध्या राव. आणि लावण्या कार्तिक ऑल्सो इज अ चाइल्ड म्हणजे चाइल्ड रायटर म्हणजे ल्हान भुरग्यां खातीर ती बरयता. सो दीज आर आय हॅव रिटन ओनली फ्यू ऑथर्स ऑर रायटर्स. अशे खुबशे रायटर्स आसा, खुबशे बुक्स आसा जे अवेलेबल आसा. सो बिफोर एंडींग दीस PPT हांव विचारपाक सोदता की ह्या लायब्ररीन कोणे कोणे रेजिस्टर केला. ओके, ऑलमोस्ट 10, 8 to 10. ओके, तुम्ही बुक्स व्हरता काय बेश्टे रेजिस्टर केला? येस, यू विल टेक द बुक्स. ओके, सो आतां म्हाका अशें दिसता की हांवें जी आतां PPT केला, इतलो टायम इन्वेस्ट केला, म्हाका एटलिस्ट 5 ते 10 पेरंट्सांनी आतां वचून रेजिस्टर केल्ले जाय वयर. एंड आय होप की आनी हे जे बुक्स आसा ते हांवें ह्या लायब्ररींतल्यान हाडल्या जस्ट टू शो यू की आमच्या लायब्ररीन असले बुक्स सुद्दां अवेलेबल आसा. सो यू कॅन टेक द बुक्स ऑन सॅटर्डे. तुम्ही तांकां व्हरपाक येतात, सॅटर्डे व्हरा बुक, संडे एक दीस आसा तुमचे कडेन, मंडे परत रिटर्न करा. सो मेक शुअर की यू टेक बुक्स, यू रेजिस्टर युअर सेल्फ टुडे ओनली. आजच्यान स्टार्ट करा, फाल्यां रावनाकात. आतां टायम जालो घरा वयताना. गो नाव, रेजिस्टर युअर सेल्फ एंड टेक द बुक्स टुडे इट सेल्फ एंड स्टार्ट रिडींग. तुम्ही तुमच्या खातीर सुद्दां बूक व्हेल्यार जाता. एंड वन मोर थिंग की जशें ताईन म्हणलें की बूक पिंदप इज अ व्हेरी नॉर्मल थिंग फॉर चिल्ड्रन. ती पयली बूक पिंदली मागीर आपुणूच ती शिकतली की हाव टू हँडल बूक. सो जेन्ना आमी भुरग्यांक टॉयज हाडटा वा घरा कडेन कितें नवें सामान हाडटा, शोपीस हाडटा, आमी भुरग्यांक समजयता की यू हॅव टू टेक केअर ऑफ दॅट थिंग. येस ऑर नो? उडोवप न्ही. येस, यू हॅव टू कीप इट व्हेरी नायसली. ताका बरे भशेन करप सगळें कितें. सो ट्रेन द चिल्ड्रन टू टेक केअर ऑफ देअर बुक्स. बी अ डॉक्टर. एक वायटसो शर्ट घालात आणि म्हणजे मेक इट इन अ प्लेफूल वे की बुकाची पेजी कशी टर्न करप, हाव टू टेक केअर ऑफ द बुक. जेन्ना बुकाक पांय लागलो जाल्यार बुकाचे आमी लायक आमी कोणा आमचे हितून एक कल्चर आसा दॅट वी पांयां पडटात. सो टीच दीस फॉर द बुक ऑल्सो. तांकां बुकाचो सुद्दां तितलोच इम्पॉर्टन्स कळपाक जाय जो आमकां ल्हानपणी शिकयला. सो दीज स्मॉल स्मॉल हॅबिट्स वील मेक देम क्लोजर टुवर्ड्स द बुक अशें म्हाका दिसता. सो with this I think ही म्हजी लास्ट स्लाइड आसली. एनीवन हॅज एनी क्वेश्चन्स यू कॅन आस्क मी. आय होप की हांवें जें कितें सांगलां तें म्हणजे तुमकां मातशें तरी लायक यू वील बी व्हेरी हॅपी विथ इट. एंड आय होप मोस्ट ऑफ द पेरंट्स वील गो नाव एंड रेजिस्टर देमसेल्व्स हियर इन आवर लायब्ररी. थँक्यू. आणि हे बुक्स तुमकां जाय जाल्यार हांव हांगाच दवरता. सो जस्ट गो थ्रू द बुक्स इफ यू वॉन्ट टू. आनी मागीर हांव लायब्ररीन हें परत करता. देव बरें करूं कृपा टीचर. तिणी जें कितें सांगलां तें हांव म्हज्या पर्सनल एक्सपिरियन्सा वयल्यान सांगता. म्हज्याय घरान हांवें एक असोच हांव म्हणटा की बूक वाचपाची म्हजी चल्याक संवय लायला. आनी आमी म्हणटात सगळे पालकांची आमकां कंप्लेन येता की खूब वेळ भुरगो मोबायल घेवन बसता.
जेन्ना तुमी तांकां अशी संवय लायतात लावची पडटा ही आमच्या पालकांचेर आसता आमकां ती तांकां लावची पडटा कसली आमी म्हणटात पळय बरी संवय किंवा आमी म्हणटात ताका वायट संवय लागली पूण ती कशी लागता जेन्ना तो दुसऱ्याक पळयता तो थंयच्यान शिकता तर पालकां कडल्यान आमचे कडल्यानच ती भुरगीं शिकतात ही बरी संवय सुद्दां आमकां तांकां लावची पडटा टिचरीन सांगलां तशें हांवें अनुभवलां की भुरगो जेन्ना पुस्तकांची ताका ओड लागता तेन्ना तो मोबायलाक केन्नाच हात लावपाक वचचो ना लायतलो थोडोच वेळ कारण ते तांकां एंटरटेनमेंट दिता आनी तातूंतल्यानय ती शिकतात तातूंतय सुद्दां जेन्ना ती व्हड जातात तर डिजिटल तांकां बुक्स आसतात तातूंतल्यानय बी ती बुकांच वाचपाची तांकां संवय लागता तर तरी आसतना आनी कोणाक टिचरीक कितें विचारपाचें आसा कोणाचे प्रस्न आसा जाल्यार तुमी विचारले जाता फ्रीली विचारात कितेंय प्रश्न आसूं सॉरी लायब्ररी रेजिस्ट्रेशन आसा काय म्हणटा हय हांगा पेरंट्साक करपाक मेळटा न्ही हांगा हय हांगा पेरंट्साक रेजिस्टर करपाक मेळटा सो तुमी तुमच्या नांवार सुद्दां तांकां बूक घेतलो जाल्यार यू कॅन रिटर्न इट ऑन म्हणजे तांचो एक ती एक्सप्लेन करतली तुमकां रूल्स रेग्युलेशन्स लायक कितले दीस बी सगळे वी हॅव अ लायब्रेरियन देर आर आनी ती म्हाका दिसता 5 पर्यंत ओपन आसता 5:30 पर्यंत ओपन आसता सो एनी टायम यू कॅन कम इट इज ओपन फॉर ऑल पेरंट्स सो तुमच्या नांवार सुद्दां बूक घेतले जाल्यार तुमी रिटर्न करपाक शकता टिचर्सा कडल्यान एक बरें सजेशन आयलां की तुमची सगळ्यांची भुरगीं ल्हान आसात तर तुमी तांचे बर्थडे सेलिब्रेट करतात तेन्ना रिटर्न गिफ्ट दितात तर हाचे फुडें तुमी रिटर्न गिफ्ट म्हणून पुस्तकां दियात टिचरी कडल्यान हें सजेशन आयिल्लें आसा आनी म्हाका दिसता खुबशे पेरंट सगळे तयार आसात न्ही ओके आनी कोणाचे प्रस्न कांय ना न्ही तर हांव मानून घेता की ह्या कार्यशाळेंतल्यान जे तुमचे खुबशे प्रश्न आशिल्ले ते पयस जाले आसतलेच हय न्ही ओके तर हांव आतां विशाल सरा कडेन मागता आनी कालाची उलोवप करची कोंकणी भाशा मंडळ विद्यमान कोंकणी शाळा पालक शिक्षक संघाचे पयलीं हांव उपकार मानता की तांणी तुमचे जे तुमी हालींच मागिल्लें की आमकां काणी कशी सांगची हाजे विशीं कार्यशाळा जाय म्हणून सो तिणें तुमचे खातीर हो ल्हानसो प्रोग्राम डिझायन केलो सो तांकां हांव पयलीं देव बरें करून म्हणटा तातूंत भितर ह्या आयच्या दिसा उटंगराच्या पावसांत तुमी मुजरत आयली हांगा खूब बरें दिसलें जवळ जवळ 45 एबव आसात पार्टिसिपंट सो अशेंच आमकां सहकार्य करात तशेंच आयच्या ह्या आमच्या कार्यशाळेचे रिसोर्स पर्सन कृपा सिनारी टिचरीक हांव खूब खूब देव बरें करून म्हणटा तशेंच पलाशबा भोगनी हांचेय हांव उपकार मानता तशेंच आमच्या कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्षा भौमानीस रत्नाबाई देवकर हिचेय हांव काळजो सावन उपकार मानता आनी सगळ्यांक देव बरें करून सगळीं बरी करून घर जातात थँक्यू